सायबिणीच्या फेस्ताचे सुभाशय पटयता. मोरी माई आमच्या संगत आसा तिका मानकन तिका हांगासर ह्या रितेरेक ह्या नोवेनाक आपोवन दिवन तिच्या मुखेलपणार ह्या पवित्र थळार आज पयले फावटी सुरवात करचें स्तुती होगळाप नोवेन आनी आराधन आनी तशेंच मिसाचें बलिदान 9 वरार सुरवात करचें. आज पयले फावटी आमचे सांगात आसात मानादेक बाब पियूस डिसोजा शिवमोग्गाचे धर्मप्रांत्याचे गांवांत आमच्याच मंगळुरी गांवचे ते नावाडीक प्रसंगदार आनी आमच्या कलमाडींत नवी गरज बांदिल्ल्या वेळार पयले फावटी रेतेरी सुरू केल्ली ताणेंच देखून आज ते पयले फावटींच हांगासर 9 वरार सुरवात करूंक ते आयल्यात. तुमच्या समेस्तांचे नांवी हांव तांकां बरो येवकार मागता. खंडी जावन हे मागण्याचें घर मागण्याक नवीकरण जावच्या खातीर खंडीत बागेवन लॉरेसाच्या प्रसन्नतेन मोरयेमायेच्या व्हडा प्रसन्नतेन सांता भक्ताच्या मजतेन फळादेक जातलें. आयिल्ल्या भक्तिकांक आनी सर्वांक मागण्याचें बळ लाभतलें. देखून सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या मदें स्वागत करया आनी मागणें फळादेक जावं दी म्हणून मागया. आमी समेस्त देमी घालया. आराधनाचें गीत आमी गायन करया. Sanko mun 283 Jesu boria golia Jesu swadi bolia sergi पाटी माका
मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजूकू आमकां आमी समर्पण दिवया. आज आमी ह्या बसिलिकांत आमची काळजां जेजूक समर्पण दिवंक आमचे काळजाचे अत्रेक ताचे मुखार आमी उगण दवरूंक आमी आयल्या. पवित्र आत्मो आमकां मागणें करूंक शिकयता आनी आमकां मागणें कशें करीचें, कशें मागणें केल्यार देव आमची मागणी आयकता, देवाक मेसूंचे बरी कशें जियोवचें म्हणलें कळीत नासल्या वेळार पवित्र आत्मो आमा समेस्त पासून विनंती करता. रोमांकारां बरयल्या पत्रांत आमी वाचता. तर या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्वागत करया. पवित्र आत्म्या आमचे मदें देवून ये. आमकां मागणें करूंक शिकूनच्या पवित्र आत्म्या, धैर्यान भरच्या पवित्र आत्म्या, देण्या फळांनी भरच्या पवित्र आत्म्या, जेजून उलयल्लीं तीं उतरां आतां आमच्या कश्टांच्या दिसांनी उणेपणाच्या जिवितांत आमच्या मतीक हाडच्या पवित्र आत्म्या आमचे मदें देवून ये. ह्या गितां मरिफात पवित्र आत्म्याक आमचे मदें स्वागत करया. स्वागत पवित्र तुका आमचे मदें तुका आमचे मोदें बर आमकां तुजे सक्तीन पवित्र आत्म्या तुझ्या सत्तेन आमकां मुखार चलय पवित्र आत्म्या. राव तूं आमचे सवे. स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदें तुझे सत्तेन आमकां राव तूं आमचे सवे. तूं जिवें उदक पवित्र तूं आत्म्या जिवीत दिवचें आमकां हरी येतलें की दोळ्यान भरतय तूं पवित्र आत्म्या. सस्ताक पळची बोलसोंगार आणि बोधना सगळे तूं सल. तूं जिवें उदक पवित्र आत्म्या जिवीत दिवचें वोदाक सस्ताक पळची बोलसोंगार आणि बोधना सगळे तूं सल. स्वागत पवित्र आमच्या मदें तुका आमच्या काळजां नितळ कर तूं आमकां बापाक भोगूंक ससा. स्वागत पवित्र स्वागत तुका पवित्र आत्म्या आमच्या मदें तुका आमच्या कुटुंबाक नितळ कर तूं आमकां, नितळ कर तूं आमकां बापाक भोगूंक ससा. हाले हालेलुया 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 हालेलुया
समर्पण तुका जेसू थोडोसो वेळ आमचे दोळे आमी धांकया दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया मगचेनो आज तुमी हांगा आयल्यात जाल्यार देवाक आमी अर्गां दिवची कितलेगी जाणांक आज न्हिदिल्लीं उठोंक सकत नासतली सकाळीं आमकां सोम्यान सकत दिला कितलेगी जण तुमी दिंबेर पडले बरी दिंबेर पडोवंक आशेतलीं तांकां साथ जालें ना कितलेगी जण इगर्जेक वचून मिसाच्या बलिदानांत आराधनांत भाग घेवंक आशेतलीं तांकां साथ जालें ना कितलेगी जण तुमी पळोवचें सक्रामेंत आसलें जेजूक ती दिश्ट घालून ताच्या नदर गलिजे म्हूण चिंतलीं तांकां दोळ्याक दिश्ट ना सोम्या मुखार हात जोडून हात वयर उबारून ताळयो पेटोवन अर्गां आमकांय गावूंक जाय म्हूण साबार जाणां आशेतलीं तांकां ती सकत मेळोंक ना तुमकां ती कुरपा मेळ्ळा अर्गां दिया मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजून आमकां आज नवो दीस फावो केला कितलेगी आमचे भाऊ भयणी पैणकर नासतना एक्सिडेंट जावन देवादीन जाल्ले आसात कितलींगी वाहनां एक्सिडेंट जाल्लीं आसात म्हाका आनी तुमकां जेजून राखला हांव शिवमोगातून सकाळीं बायसर हांगासर येता म्हणसरी जेजून राखला तुमी घरातून इगर्जेक येता म्हणसरी जेजून तुमकां राखला काळजातून ताका आमी अर्गां दिवया थँक्यू जीजस अर्गां तुका सोम्या काळजातून ताका सांगा अर्गां तुका सोम्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. दय करून बसा कोणे म्हणी सुकून म्हणी बायबल म्हणी हाडल्या गे फिलिप घरांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 4 ओळ लेटर टू द फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 4 फिलिपियರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ कोणा म्हणी मेळटागी मेळटाना 12 वरां जातात गे चिंता हांव तूं वाचता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. फिलिप घरांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 4 ओळ थंयसर सांत पावल आमकां सांगता कितें गे म्हळ्यार आमी हर एकलीं सबार पटी आयकल्लीं उतरां ती हांव वाचता आयका सौम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा कोणातय सौम्यातय कोणातय कोणातय सौम्यातय तुम्ही सदांच संतोष पावा कित्याक आमी सौम्यातय संतोष पावचे तुम्ही कित्याक म्हणटात कित्याक आमी सौम्यातय संतोष पावचे कित्याक गे म्हण सांगल्यार आमी संवसारी वस्तूंचेर संतोष पावल्यार कितें जाता घेवन पळया थोड्या पटी आमच्या भुरग्यांनी हायेस्ट मार्क्स काडले वेळार ह्या पटी 10वीचे रिजल्ट आयली 100 दिसाची परीक्षा 2 दिसांनी मुक्त जाली बेगिने भुरग्यांनी रिजल्टान 99% म्हळ्यार मस्ताणांक पत्त्यांक जावना कित्याक म्हळ्यार पयले परत बरयले बरी एग्जाम आतां बरोनात आनी रिजल्ट 99% आयल्यार 100% आयल्यार कितले दीस म्हण सन्मान करयात एक दीस कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हण सांगेत होय की नाही मागीर फिरगजेंत गे वाड्यांत गे वा आनी खंय तुमच्या ग्रामपंचायतींत गे आनी खंयच्याय मट्टार देस मट्टार एक सन्मान करयात कितले दीस करयात एक थोडे दीस म्हण सर मात्र होय की नाही अचिवमेंट ग्रेटेस्ट अचिवमेंट म्हण सांगून वर्सभर हांवें 100 मार्क्स काडल्यात म्हण कोण आमी सांगूंक जाता गे आमी जायना म्हाकाचे न्हू त्या देखून आमच्या अचिवमेंट्साचेर आमी संतोष पावोवंक साधना कित्याक म्हणटा ताका एक वॅलिडिटी म्हणली आसा ताका एक एक्सपायरी डेट म्हणली आसा आमी नवें घर बांदले वेळार मस्तू संतोष पावोवंक साधना म्हाका नवें घर मेळ्ळ्यार मात्र म्हाका संतोष म्हण सांगून चिंतल्यार आमी म्हाकाचे न्हू म्हण चिंतल्यार आमी थंयसर संतोष पावोवंक साधना कित्याक म्हळ्यार नवें घर कितले दीस नवें घर कितले दीस
पहिले एक 15 दीस 1 म्हयनो 2 म्हयनो घरा आयिल्ल्यांक बसोंक सोड नासतना कुडा रुमा दाखयलें जालें हें पळया हें नवें धाडलें आमी हें हांगा आमच्या घरा मात्र अशें दुसरे कडेन खंय ना हर एकी दाखोवन जालें कितले दीस म्हण दाखयात म्हाकाचें न्हू नवें घर म्हण कितले दीस सांगयात आमी 1 वर्स म्हणटा सांगीत कोणा मागीर नवें घर म्हणून सांगूंक साधना ताचें की दुसरें घर बरें आयिल्ल्या वेळार आमचे दोळे आमचे घरांतून आनेकल्याच्या घरांत आमकांय तसलें एक व्हडलें सोबीत घर बांदचें लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजी यूज करून एक घर बांदचें तर म्हाका नव्या घरांत ती आमकां संतोष पावोवंक संपूर्ण संतोष पावोवंक साथ जायना थोडी म्हणटात आमकां वस्तू घरा हाडल्या वेळार संतोष मेळटा आमकां म्हाका वस्तू हाडल्या वेळार थोडेशे वेळाक घडयेक मात्र मागीर ताचो संतोष उणें जाता फेस्ताच्या दिसांनी वा संभ्रमाच्या दिसांनी घरा कार्यक्रम आसले वेळार बरें कार्य आसले वेळार बरी मुस्तायकी न्हेसून गेल्ले वेळार थोडे दीस आमकां मस्त संतोष म्हणशें बगता सेल्फी काडले फोटो काडले मोगाचे न्हू थोडे दीस जाल्ले उपरांत सवकास ते मुस्तायकी आमी न्हेसली पोरणी जावन येता नव्या मुस्तायकेचेर आमकां नदर दुसऱ्या मुस्तायकेचेर पडटा संतोष थंयसर आमकां मेळना संवसारी खंयचेय वस्तूंचेर आमकां संतोष पावून गेला मोगचे न्हू थंयसर आमकां संतोष मेळना थंयसर आमकां संतोष मेळना नवे लेटेस्ट कार हाडले वेळार तें कार पुसल्लें धुल्लें सर्विसाक दिवन क्लीन केलें कित्याक म्हळ्यार नवें कार कितले दीस नवें कार थोडे दीस मात्र मोगाचें न्हू एक पटी शोरूमांतून गाडी भायर आयली रजिस्ट्रेशन जालें म्हणल्या उपरांत दुसरे दीस तुमी सेल केल्यार ताका कितें म्हणटात सेकंड हँड म्हणचें सेकंड हँड आज हाडून दनपरां भितर रजिस्ट्रेशन जावन तुमी सेल केल्यार सेकंड हँड तातूंत मोगाचें न्हू ताका मोल देंवता उणें जाता तातूंत मोगाचें न्हू आमी संवसारी वस्तूंचेर संवसारी आमच्या पदवीचेर आमी संतोष पावोवंक साधतना म्हाका बारी बरें काम आसा हांव गव्हर्मेंट कामार आसा व्हडलो हुद्द्यार आसा कितले तेंपके म्हळ्यार रिटायर्ड जाता म्हणसा मात्र हांव एका फिरगेचेंत आसतना एकलो व्हडल्या हुद्द्यांत आसलो एक व्यक्ती एक दीस बेजार आयन म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणलो फादर म्हाका मस्त बेजार आया भोगता कित्याक बेजार आया भोगता तुजे कडेन मस्त पयशे आसात अधिकार आसा तुजे कडेन बरो हुद्दो तुका देवान दिल्लो कित्याक तुका बेजार आया भोगता म्हाका लागीं आतां ह्या शनिवारा दिसा म्हाका 60 जाता फादर प्राय 60 जाल्या उपरांत कितें रिटायर्डमेंट आज म्हणसर 60 म्हणसर म्हाका सगळ्यांक सॅल्यूट मारतालीं आनी मुखार हांवें सगळ्यांक सॅल्यूट मारचें पडटा हुद्दो मोगाचें न्हू आमचे अधिकार आमचें सक्सेस खंयचेंय पर्मनंट न्ही त्या देखून आमी कितें करीचें सांब पावल आमकां सांगता वस्तूंचेर आमच्या मुस्तायकेचेर आमच्या घराचेर आमच्या एचिवमेंट्साचेर संतोष पावनाकात खंयसर संतोष पावचे म्हण सांब पावल आमकां सांगता पळया आमी देवाचे उतर परतेन वाचया सौम्यतेन सदांच तुमी संतोष पावा खंयचेचेर संतोष पावा नाकात तुमकां खंयचे म्हणे विशयाचेर संतोष पावा जे म्हण भक्तागे मोगाचे भावानी भयणी सौम्यतेन संतोष पावा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರಂತರವೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ ಆನಂದ ಪಡಿರಿ कित्याक म्हळ्यार तो संतोष नीज संतोष हर एक दिसा म्हणले बरी आमच्या सांगाता आसचो संतोष तो ह्या संवसारान मोगाच्यान आमकां सगळ्यांनी आपोवचें चडटा सगळ्यांनी आपोवचें केद्या लागीं म्हळ्यार तुजी भलायकी बरी आसा की तुमी समेस्त म्हजे सरशी येया तुमचे कडेन मस्त पयशे आसा गी आस्त आसा गी अधिकार आसा गी तरणाट प्राय सोबाय आसा गी तुमी म्हजे सरशी येया भलायकी बरी ना आयली कोंकली आयली मदें मदें शेळ जाता म्हण सांगल्यार ताप मदें मदें येता म्हळ्यार पयले हांगा येनाकात कोरोना टेस्ट करने या वय की न्ही भलायकी आसले न्हू म्हजे सरशी येया सोबाई प्राय आसतले न्हू म्हजे सरशी येया प्राय जाले न्हू येनाकात संवसार आपयता मोगाच्यान संवसार आपयता ह्या संवसारांत एकलो मात्र आमकां आपयता आमचो जेजू माथ्यावाच्या सुवार्थ्यांत 11व्या अध्यायांत 20 आनी 8 वड मॅथ्यू 11:28 कश्ट जातले न्हू वजन वयतले न्हू तुमी सर्व म्हजी सरशी येया
तुमकां ह्या संवसारांत तो कोणूच नांगी एक सुरपण तुमकां भोगतागी उणेपण भोगतागी जिवितांत कोणूच ना म्हूण भोगले वेळार तुमी निराश पावनाकात तुमी म्हजे सरशी येया म्हूण जेजू एकलोच सापयता जेजू एकलोच मगाच्यान त्या देखून सांग पावल आमकां सांगता फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत मनशांचेर संतोश पावनाकात मनशांचे संतोष पावनाकात एचिवमेंट्साचे संतोष पावनाकात तुमी कितें म्हणटा तें पर्मनंट न्ही थोड्या दिसा पासून मात्र हांगासर चडटा तुमी काजारी आसात तुमकां कोणें म्हणी केदला म्हणे तुमच्या भुरग्यांनी मम्मी तुजे मार्क्स कितले म्हण विचारलात गी तुवें रँक काडले गी तुका गोल्ड मेडल मेळ्ळा गी कोण म्हण विचारला गी ना म्हाका आनी विचारचें कितें म्हळ्यार तूं कितली बरी आवय जावन आसय हाव लविंग मदर यू आर तुवें कितलो मोग करचो वा केर घेवचो बापाय जावन आसय कशें कुटुंब बांदून हाडटय कशी देखी बरी जिणी जियेते म्हणली आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं आनी हेरां विचारता सोडल्यार तुजे एचिवमेंट्स कितें म्हण विचारनात एचिवमेंट्स कितें म्हण विचारनात त्या देखून म्हागाच्या भावन आनी भयणीनो त्या देखून सांग पावल आमकां सांगता तुमी संतोश पावा जेजूचेर सौम्य जेजूचेर आनी आमी संतोश पावना म्हण जाल्यार परत हांव तुमकां सांगता संतोश पावा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी 5वी ओळ आमकां सांगता तुमचें बळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं तुमचें बळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं सोम्यांच्या येणयेचो काळ लागींच आसा कसलो तो खंत हुस्को धरिनासतना हर एक तुमची गरजा मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा आज तुमी आनी हांवें हांगासर येता आसतना आमी ओगेत घरा आमकां कांय काम ना म्हण येवना मोगाचें न्हू आमी फ्री आसा म्हण हांगासर येवनात आमच्या मोतींत वा काळजांत साबार ते सावा आसात साबार गरजो आमकां आसात कितें उणेपणाचें जिवीत आमी जिवन जावंक पुरो आनी थोडी तुमच्या मदें आजिल्लें देवाचें उतर आमी आयकया साबार दिसा उपरांत आमकां आयकूंक मेळचें म्हण तुमी आयकूंक आयल्यार जावंक पुरो आज जेजू सांग पावलो मरिफात फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता तुमची खंत बेजाराय हर एकी समर्पण दिया तुमी कितें गरजे हर एक पटी मागणें करता आसतना आमी कितें गरजे मोगाचें न्हू आमी उपकारी मोन दाखयचे ग्रेटफुलनेस उपकार स्मरणे म्हणटात कन्नडांत आमी देवाक आमी अर्गां दिजे जें कितें आसा ताका आमी देवाक अर्गां दिजे जें कितें ना तें आमी सोम्यान तें मागून घेजे ह्या दिसांनी वॉट्सॅपार एकल्यान एक सोबीत एक संदेश धाडिल्ले म्हाका मेसेज धाडिल्ली पोस्टार धाडिल्लें त्या पोस्टारांत 4 संगते आसले पयलें जावन आसा आज आयच्या दिसा साबार जाणां सेमिस्त्रेंत आसात समाधी वळगिद्दारे साबार जाण आज मॉर्च्युरींत आसात तांकां आणकी तांचे लास्ट फायनल रायट तांकां मेळूना म्हळ्यार तांकां मातयेक लावचें कार्य जावना राखून आसात साबार जाण राखून आसात थोडे व्यक्ती आस्पत्रेनी वेंटिलेटरार आसात ते कितले दीस वाचतात कोणायकी कळीत ना कितलो वेळ तांकां आसा ह्या संवसारांत जियोंक कोणायकी कळीत ना बरो वस्तो नातलो जागो तो म्हूण ते चिंतून आसात कितलेगी जाण आस्पत्र्यांत दाखल जाल्यात आनी म्हाका हांव आनी तुमी आज ल्हानशी पिडा आसूंक पुरो पेंकाट दुखी हात पांय गांठीचे दुखी कुटुंबांतले समस्येगी वा तुमच्या काजारी जिवितांत कितें गेलें उणेपण असो जावंक पुरो जाल्यार तुमीच इगर्जे भितर कोणायची कुमोग नासतना चलून आयल्यात हांव शिवमोगांतून सकाळीं 5 वरां बायसर हांगासर हांवूंत ड्रायव्ह करून पावलां सोम्यांक आमी अर्गां दिवचें मोगाचें प्रेज द लॉर्ड त्या देखून सांग पावल म्हणटा देवान जें कितें आमकां दिलां ताज्या पासून आमी देवाक अर्गां दिजे त्या पासून आमी देवाक अर्गां दिजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी देवाक अर्गां दिवया जें कितें आमी देवातून स्विकार केला जेजूतून आमी स्विकार केला आज पर्यंत देवान आमकां कितलीं बेसावां वतल्यात मोगाचें कितलीं बेसावां वतल्यात कोरोना आयिल्ल्या उपरांत ह्या 2 वर्सांनी कितलेगी जण आमचे इश्ट आमच्या कुटुंबाचे सांदे देवा दिन जाल्यात तुका आनी म्हाका आनीकी देवान जिवन दवरला एक उद्देश मुजेर ताणें दवरला तुमचेर दवरला जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता 29:11 थंयसर वाचले वेळार हर एकल्यांच्या जिवना विशयांत हर एकल्यांच्या विशयांत देवाक एक योजना आसा एक प्लॅन आसा त्या देखून देवान आमकां आनीकी जीवन दवरला हांव एका फिरगेजेंत एका फिरगेजेंत आनी एका फिरगेजें ट्रान्सफर जावन गेल्ल्या वेळार आदल्या विगारान म्हाका सांगलें फादर
एक 15 दीस तुमी खंय वचनाकात, हांगाच रावा. कित्याक म्हळ्यार एक व्हडली माय आसा, मस्त सिरियस आसा, व्हेरी सिरियस. ती आज गी फाल्यां गी म्हणले बरी आसा. तुमी हांगाच रावचे, खंय वचनाका. वयचें आसल्यार दुसऱ्या पाद्र्यापाक अरेंज करून आसा म्हूण. हांव खंय भायर वयच्या पयलें त्या व्हडली माये लागीं वचून विचारचें, माय कशी आसा, भलायकी कशी आसा. आज इल्लें म्हण ना फादर, भलायकी बरी आसा म्हूण. दुसरो दीस सदां फोन करचें. सेकंड डे फोन केल्ल्या वेळार तांची घरची म्हणटली, आज मायची भलायकी तितली बरी ना फादर, आज गी फाल्यां गी म्हणलें बरी आसा. तर आमी 2 दीस खंय वेचे बरी ना, हांगात रावचें म्हण जालें. थंयच आसलो. अशें गेल्ले म्हयने 3 म्हयने गेले, भायर खंय वचूंकूच ना, घरांत आसलो इगर्जेंत. मागीर 3रो म्हयने जाल्ले, एक दीस तेजे लागीं गेलो, माय म्हाका एक 2 दीस घरा वचून येवचें म्हण बारी आशा आसा. 2 दीस म्हणसर भलायकी सांबाळची तुवें म्हूण सांगून तेजे कडेन वचून उलोवन मागीर घरा गेलो. मदें मदें फोन करनासलो, कशी आसा माय, भलायकी कशी आसा. माय बरी आसा. म्हाका न्हू सकाळीं चिंतिल्लें, मायची एक्सपायरी डेट जावन आयली म्हूण. माय 3 वर्सां घट्ट वाचली. 3 वर्सां. ताच्या मोदें ह्या 3 वर्सांनी ल्हानशा प्रायाच्या मस्ताणाची एक्सपायरी डेट जाली. 40 years, 34 years, दुसरी पिडा येवन, एक्सिडेंट जावन, आनी कितें परत जावन मोदें आमकां कळीत ना कोणाचें एक्सपायरी डेट केदाडा म्हूण कोणाकी कळीत ना. म्हाकाचें आमी चिंतचें प्राय जाल्लीं बेगीन वतात म्हणना, तें आमचें चिंताप, देवाचें चिंताप तशें न्ही. त्या देखून म्हाका न्हू हर एकल्यांच्या जिवनाच्या विशयांत देवाक एक योजना आसा, एक प्लॅन आसा. आमच्या उदरगतेकचन आसचें तें योजन जावन आसा. त्या देखून आज तुमी हांगासर येवन बसल्यात, आराधनांत भाग घेवन आसात, ह्या नोवेनांत तुमी भाग घेवन आसात म्हळ्यार तुजे विशयांत आनी म्हजे विशयांत देवाक एक योजन आसा. त्या देखून म्हाका न्हू तें योजन आसा म्हळ्यार कोणगी म्हजे पसून आलोचन करता, कोणगी हांव आसा म्हूण सांगता म्हळ्यार बरो असो म्हज्या जिवितांत. पण तुमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, मुखार वचूंक वाटत मेळनातल्या वेळार, समस्येवर समस्या आयिल्ल्या वेळार कोणगी एकलो व्यक्ती तिगी तोग येवन तुमकां म्हणटा, भियेनाका हांव आसा, हांवें कितें करीचें म्हूण सांग म्हूण सांगिल्ल्या वेळार म्हाका न्हू ताणें कितेंय करीचें म्हूण सांगून ना. तीं उतरां आमकां हर एकलें की धैर्यान भरता. तो बरोसो आमकां येता, बरोसो येता. तस्सो बरोसो जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 29:11 वाचता आसतना आमकां हर एकलें की मेळटा. तर आमी समेस्त आमी उबे रावया, अर्गां दिवया आमच्या देवाक. कित्याक म्हळ्यार उबे रावूंक की सकत देवान आमकां फावो केला. ताळयो पेटोवंक की सकत जाय म्हाका न्हू सकत देवान आमकां फावो केला. आनी आमकां स्तुती करता आसतना हात वयर करीचे जाल्यार, हात वयर उबारचे जाल्यार देवान सकत दिनासतना आमी कोणें हात वयर उबारून जायना. म्हाका न्हू म्हज्या बुजांक देवान सकत दिला, त्या देखून हांव हात वयर उबारता. सोमेक आमी अर्गान दिता आसतना, थाळयो पेटता आसतना, गायता आसतना कितलेय जाणांक कंतरांक गायचे म्हूण आशा आसा, तांकां बरो ताळो ना, वादांक बरो उलोवंक येना. म्हाका न्हू आमकां हर एकलें की उलोवची सकत देवान फावो केला. देवाक आमी अर्गान दिवन हें गीत आमी गावया, अर्गान दितलो. तशेंच आमी केल्ल्या जेजून केल्ल्या हर एक उपकारा पासून अर्गान दिवन ताळयो पेटोवन संतोशान म्हणल्या बरी हें गीत आमी सांगता मेळ गावया. अर्गां दितलो सोमिया, अर्गां दितलो, सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. दोनसो म्हजो राय म्हूण साई म्हणटलो, दोनसो म्हजो राय म्हाका साई म्हणटलो. आनी अर्गां दितलो सोमिया, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजें मेट काडटलो, तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो.
तुझ्या हातान धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वांटार गाजतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. मग जेन्ना आमी किर्तनांत वाचल्यार 40 आनी 7 अध्यायी पयली ओळ आमकां सांगता स राष्ट्रानो ताळयो पेटा स राष्ट्रानो ताळयो पेटा मनशां मुखार न्ही तातूंत आमी आयकल्लें उतरां पळया सांपावदान सांगलें उतरां फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत मनशां मुखार संतोष पावचें न्ही बगार आमकां रसल्या देवा मुखार आमी संतोष पावता देखून आमी संतोषान ताळयो पेटोवन समेस्त मेळ आमी परत गावया अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो कित्याक म्हळ्यार म्हाका नवो जिवी तुवें फावो केले भलायकी दिले रावूंक सखत दिले उलोवंक सखत दिले हर एक की तुवें आमकां दिले अर्घां दितलो सोमिया तुका हांव अर्घां दितलो अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तोंचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजान तुका तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो सोमिया पदकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पदकी जिणी सांडून तुजो आदार हांव मागता जेजू हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्घ दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्घ दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्घ दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्घ दितलो पदकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पदकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पदकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो पदकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तोंचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मग जेन्ना सबारपडी आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार उणेपण आयल्या वेळार आमी पेद्रू बरी बुडतांव कित्याक बुडतांव गे म्हळ्यार आमी सोमेचो हात धरल्यार आमी सुकून वेतांव त्या देखून जेजूक आमी सांगितले जेजू म्हजो हात तूं धर म्हजो हात तुवें धरल्यार हांव चुकून कोणी सादत ना कित्याक म्हळ्यार तो आमकां मुखार चलयता तो
आमकां हर एक दीस म्हणले बरी कश्ट आयले वेळार उणेपण आयले वेळार आमचे हात धरून तो आमकां मुखार चलयता. तातूंत म्हाका भावनांनी भयणीनो, जेजूक आमी आतां सांगया, म्हजो हात तूं दर्शमया, म्हज्या मेटांनी मेटां घाल, मुखार वचून कुरपा दी म्हूण. परत आमी हें गीत गायता आसतना तुज्या हातान धरून म्हजें मेट काडटलो, तुजें नांव सदांच म्हज्या तोंडांत हांव गायतलो गाजयतलो. कित्याक म्हळ्यार जो कोण जेजूचें नांव उलो मारता, आपयता, जेजूक बोब मारता, ताका सोडवण आसा, ताका सोडवण आसा. ताजे करून म्हाका भावनेन भयणीनो, सांगाता मेळना आमी गावया, संतोशान आमी गावया. जेजून दिल्ल्या भलायके पसून, समाधाना पसून म्हजे हात धर मुखार चलय सोमया म्हूण मागून परत आमी गावया. तुज्या हातान धरून म्हजें मेट काडटलो, तुझ्या हातान धरून म्हजें मेट काडटलो, तुजें नांव सदांच म्हज्या वांटार गाजतलो. तुज्या हातान धरून म्हजें मेट काडटलो, तुजें नांव सदांच म्हज्या वांटार गाजतलो. तुज्या हातान धरून म्हजें मेट काडटलो, तुजें नांव सदांच म्हज्या वांटार गाजतलो. तुज्या हातान धरून म्हजें मेट काडटलो, तुजें नांव सदांच म्हज्या वांटार गाजतलो. तुजो मोग करतलो, तुज्या बळान चलतलो, तुजो मोग करतलो, तुज्या बळान चलतलो. आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो, आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो. आनी अर्घ दितलो सोमिया, अर्घ दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घ दितलो सोमिया, अर्घ दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 थोडसो वेळ आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करया, आमच्या दोळ्या आमी दांकया. आज आमी आयकुची ती उतरां आमकां हर एकल्यांकी बरोवसो दिवची उतरां जावं दी. आमी आयकुची ती उतरां, सुमेची उतरां आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत नवो बरोवसो दिवं दी. आमी सुकून गेल्ल्या वेळार, उणेपणान पडिल्ल्या वेळार, भलायकी बिगडल्या वेळार बरोवसो सांडिनासतना मुखार चलोवंक आमकां कृपा मेळून दी. मौनपणी आमी थोडोसो वेळ मागया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ताका तुम्ही ऐका, ताका तुम्ही ऐका, ताका तुम्ही ऐका. तो एक दीस 1999 इस्वी हर एकल्यांकी उडास आसली इस्वी ती. कित्याक म्हळ्यार नेक्स्ट ताज्या उपरांत खंयची इस्वी येवची, खंयची 2000 इस्वी. आनी त्या वर्सा 99 इस्व्यांत नोव्हेंबर म्हयन्यांत एक कन्नडा मॅगझीन पब्लीश जालें, कन्नडा मॅगझीन. त्या मॅगझिनाचें त्या दिसा, त्या वर्सा 99 ताका मोल 5 रुपया आसलें. कितले? 5 रुपया. आनी त्या वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यांत पब्लीश जाल्ल्या त्या मॅगझिनांक 5 रुपया आसल्यार मोल, थोडे दीस गेल्लेंत त्या मॅगझिनांक 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जाले. मागीर आउट ऑफ प्रिंट म्हणून सांगलें ताणें, प्रिंटच मेळनासलें. थोडे पुरा ते कॉपी झेरॉक्स करून विकताले, ताकाय 200 रुपया आसले. झेरॉक्स केले कॉपी की 200 रुपया. तशें जाल्यार त्या मॅगझिनांत कितें आसलें? तुमी खंय कितें काणूंक वाचला कन्नडांत? त्या मॅगझिनांत कितें आसलें जावंक पुरो? 2000 इस्वेंत कितें कंप्लीट पुरा बुडता, कांयच उरना, पुरा बुडता. कन्नडां सांगलें प्रळय. ते आयकल्ल्यान चकडांक आतां 99 गेल्ल्या बरी जालें घेवन चिंता. तर म्हाका भावनांनी भयणीनो, तें मॅगझीन कित्याक लोक काण घेवन वाचतलो घेवन म्हळ्यार कशें जाता, केदाळ जाता म्हूण पळया म्हूण वाचतालीं. वाचून 300 रुपया 200 रुपया दिल्लेच आयले मोगाचे न्हू.
आनी डिसेंबराच्या राती 12 वरां जाल्ल्या उपरांत 12 जावन 5 मिनटां वा 1 मिनीट जाल्यांत 99 वचून 2000 इसव्याक येवन पावता. त्या दाडाच प्रळया म्हण सांगलें. आमी क्रिस्तांव त्या राती खंय आसता चडटा. आमकां शिवमोग्गा आनी राती 12 वरांक मीस आसचें, हांगा वेगी आसता बेगिने. आमी सडटा तें त्या वेळार खंय आसचें, इगर्जेन मिसाक बेगिने नव्या वर्साच्या मिसाक, मागीर देवमायेच्या त्या फेस्ताच्या मिसाक आमी संभ्रमोंक आमी येता. आनी थंयसर त्या राती कितें घडलें की म्हळ्यार त्या मॅगझीन काण घेवन एकलो मनीस कशें भूंय काम जाता की प्रळया हेगे आगतदे म्हूण सांगून चिंतून उरतालो. कोणेंय सांगलें घरा भितर बसून नजो खंय भायर बसोचें. कित्याक म्हळ्यार खंय म्हणी आवड आयल्यार कितें म्हणी जाल्यार घर कोसलोन पडटना आमच्या माथ्यार पडल्यार खंय म्हणी आमी वांचचे आसले मोरूंक वचोचें भितर बसून नजो खंय बसोचें मैदानांत वचून बसोचें म्हूण. भायर वचोचें म्हूण चिंता आसतना 11 जालीं वरां 11:30 जालीं जाल्ले बरी भितर भितर बे सोडून आयले. कोणेंय सांगलें आज मिसाक वेचें नाका, कित्याक म्हळ्यार इगर्जेंत वचून मरचें नाका, हांगात मरया, आमच्याच घरान मेल्यार इवडना, इगर्जेक वेचें नाका, घरांत बसून आल. राती 12 वरां जालीं. खुजनांत एक आयदनां पडसो आवाज आयलो. भितर आसल्या सगळ्यांक कळ्ळें कितें म्हळ्यार आतां सवकास भुंय कांपोवंक आराम जाली. भायर धांवून ओटल्यान बोबार सुरू केलें आमगेर भुंय काम जावंक सुरू जालां भितर म्हूण. भुंय काम जाल्लें न्ही तें माजर दूद पिवंक आयलें. वयतना सकयल देंवतना आयदनां परत सकयल पडलें. माजराक गोत्ता सागी प्रळया म्हूण सांगून 2000 इसवेंत माजराक गोत्तना जालें. साबार जाणां त्या राती कितलेक दिसा पयलें आण दवरलें तें दुकरां मासो उनकर खावन आजय सडीत खावन डायबिटीक पिडेंत कश्टान आसा जावंक पुरो. 2000 इसवेंत प्रळय जाता म्हूण सांगून कितलेक जाण बँकांत आसले एफडी प्रीमेच्युअर जावन काडून हाडना. कित्याक बँकाक दवरिजे आमचेच पयशे आमीच घरा दवरया म्हूण हाडिल्ले आसात. आज काले म्हणटात वाड मेळनासतना कश्टलें कितलेक जाणां आसा जावंक पुरो. मगाचे न्हू 2000 इसवेंत संवसार अखेर जाता म्हूण सांगलें. आतां कितली इसवी? त्या दीस जल्मल्लो भुरगो गे वा भुरगेंगी आज कितली प्राय ताका? काजाराक लागीं लागीं पावलें तें वात तो मेजर जालो. मेजर म्हळ्यार अबाव 18-20 इयर्स. त्या देखून मगाचें न्हू अंत केदाळ येता कोणायकी कळीत ना. अंत केदाळ येता कोणायकी कळीत ना. त्या देखून आमी कोणाची उतरां आयकुचें न्हय. खंय म्हणी सुकून म्हणी त्या दीस तें मॅगझीन वाचच्या बदलाक हो पवित्र पुस्तक काण वाचतलीं जाल्यार कोणीय आमी निराश जायनात लावन बियान आमी कांपनातला. कित्याक म्हळ्यार जेजू कितें म्हणटा? तो वेळ वा घडी केदाळा येता कोणायकी कळीत ना. कोणाक कळीत आसा? देवाक एकल्याकच कळीत, कोणायकी कळीत ना. 2010 इसवेंत म्हूण चिंता आनी एक सांगणी आयिल्ली. कितें गे म्हळ्यार दीस आनी रात एकच जाता. म्हळ्यार दिसाकी काळोख आसता, रातीकी काळोख आसता. तुमी आयकुना कितें? आयकलां. त्या दिसांनी कॅन्डल बिजनेस करतल्यांक बरें बिजनेस. कित्याक गे म्हळ्यार दिसाकी काळोख आसल्यार इन्वर्टरी काम करना. त्या देखून कितें करीचें? करंट ना जाल्यार कितें करचें? त्या देखून कितें केल्लें? घरा वाती हाडून दवरले. थोडे न्ही ललांचे वाती हाडूनात पास्कांचे वाती ताण दवरले. कित्याक म्हळ्यार ते एक मस्त तें म्हणसर ऑन दवरे. त्या देखून मगाचें कितले वाती हाडून दवरल्यार दिसाक राती काळोख येता म्हूण राखलें. दीस आयलो आनी गेलो. दीस रात काळोख जाल्लो आमी कोणेय पळोवंक ना. हांवें पळोवना. तुमी म्हणून पळयला कितें तुमी पळयला की ना? मगाचें ताका आयका. एक दीस ऑस्ट्रेलियाच्या एका प्रोटेस्टंट इगर्जेंत त्या पास्टरान बरो एक शर्माव दिलो. अंत केदाळा येता गे म्हूण सांगून. अंत केदाळा येता गे म्हूण. आनी ताणें शर्माव जाले परत सांगलें आमी हरयेंतल्यांनी त्या दिसांनी कशें जिवोवचें म्हूण आमकां कोणायकी कळीत ना. आज आमी बरें देवाचें उतर आयकलां. आमची जिणी परिवर्तन करीचें. आज आमी सर्गाक वचून पावजेत. सर्गाक वचून पावचे जाल्यार पयलें कितें करीचें? फर्स्ट क्रायटेरिया कितें?
मोर नासतना कोणें सर्गाक वचोंक सादत ना. थंयसर लागी लागी 300 लोक इगर्जेंत आसून रितेरेंत भाग घेताले की सगळो दीस त्या मागण्यांत वा रितेरेंत भाग गेल्ल्या उपरांत ताणें सांगलें आतां कोण पुरा सुयसायड करपाक येतात ती हर एकली खंय वतात सर्गा वचून पावतात. देवाचें उतार आयकलें तें उतार पातयेलीं आनी सगळ्यांनी सुयसायड केलें. ताका मास सुयसायड म्हूण सांगतात. मास सुयसायड. ती सर्गाक गेलीं गे यमकोंडाक गेलीं गोत्तना 300 जाणांकी व्हरून सेमिस्त्र्यांत माती केली. ताका आयका कोणायकी आयकनाकात. ताका आयका. सबारपटी मगचे न्हू आमी तुर्तू जायचे आमी चिंता इमिडिएटली जायचे आमकां मागले तक्षण मेळाचें आमकां मागले तक्षण मेळाचें. आतां आमकां राखोंक वेळच ना. पयलें म्हणटालो आमी फास्ट फूड म्हणचो. आतां फास्ट फूड मात्र न्ही तक्षण जायचें आमकां हर एक तक्षण जायचें. तक्षण आमी कोणाक म्हणे कॉल करीत जाल्यार इमिडिएटली कॉल करता एंगेज आयला परतन करता आमी ताणें रिसीव करता आमी सरी आमकां तक्षण जायचें हर एक तक्षण जायचें इमिडिएट रिजल्ट आमकां मेळाचें. मग सबारपटी आमची मागणी इमिडिएटली आमकां मेळाचें मागलें तें मेळाचें म्हळ्यार जायना. आमी कितें करीचें तुर्तू मेळाचें म्हण राखचें न्ही बगार देवाची खुशी जावन दी म्हण आमी राखाचें. आमची खुशी न्ही तुजी खुशी समया. म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. तातूंत न्हू एक दीस एक बाई पयसिल्ले गांवांतून केदाळे म्हाका फोन करतली मागणें करूंक म्हूण. तिजें मागणें एकच सुमार 2 वर्सां तिजें मागणें एकच कित्याक म्हण तिजो पूत डिग्री जाल्ल्या उपरांत BCom जाल्ल्या उपरांत घरांत आसा. 3 वर्सां जालीं ताका खंय कामूच मेळना. ताणें इंटरव्यू केल्ल्या लेकार ताणें इंटरव्यू करचो व्यक्ती जाय जे आसा तितले इंटरव्यू ताणें एटेंड केला. खंय काम ताका मेळूंक वतना. आनी हर एक दिसा म्हणल्यार बरी ह्या बायन फोन करून कशें म्हणी कर फादर म्हज्या पुताक काम मेळचें बरी मागणें करा म्हणून ते. आनी एक दीस ती म्हणली फादर तुमकां हांवें मागणें करून विचारचें वोगेस बेश्टें कित्याक म्हळ्यार तुमचें मागणें देव आयकना. कित्याक म्हळ्यार इतले 2 वर्सां जावन मागणें करता देव मागणें आयकना म्हळ्यार कितें आनी मुखार तुमकां फोन करना म्हणली. हांवें प्रेज द लॉर्ड देवाची खुशी जावं दी आमची खुशी न्ही म्हणें. देवाची खुशी जाता फादर एक काम मेळ्ळा देवाची खुशी म्हूण चिंतेत आमकां काम नासतना कितें 3 वर्सां जालीं म्हणलें फोन कट केली तिणें. इल्ले दीस जाल्ल्या उपरांत परत्यान तिणें फोन केल्ल्या वेळार बारी बेजारान म्हणली फादर मस्त बेजार भोगता फादर जिणयेन पुताक काम ना म्हणल्यार घरा समाधान आसा गे फादर आमकां म्हणली. सो जालें आमी सांगलें देवाचे कुशे प्रकार जावं दी म्हण आमी मागया. खंयच्या वेळार कितें कोणाक घडजें तें घडटा देवाचे कुशे जावं दी म्हणून मागया. तिणें फोन त्या दीस कट केलें. मागीर 3 म्हयने फोन करूंक वतना 3ऱ्या म्हयन्यांत फोन केल्ली बारी संतोशान म्हणल्या बडी फर्स्ट उतार तिणें सांगलें प्रेज द लॉर्ड फादर म्हणली. म्हाका त्या दीस शुअर जालें कितें म्हळ्यार पुताक कशें म्हणी 3ऱ्या वर्सा काम मेळ्ळें म्हण. हांवें सांगलें देव मागणें आयकता म्हण सांगूं न्हय. देवान मागणें आयकलें. देवान मागणें आयकलें न्हय फादर आयकूंचो दीस लागीं पावलो म्हणली. आयकूंचो दीस लागीं पावलो. कितें जालें म्हळें ताका ती म्हणली म्हज्या पुताक परगांवांक वचोंक एक बारी बरें अवकाश मेळ्ळा. थंय 2 लाखां लागीं सांबाळकें फादर बारी बरें काम खंय तुमी मागणें केल्लें पळय देवान तुमचें मागणें आयकली म्हणली. पयलें म्हणलें देव तुमचें मागणें आयकना म्हूण. आतां म्हणटा देव तुमचें मागणें आयकता म्हणली. हांवें सांगलें कितेंय जावं दी गडीबिडी करनाका तुर्तान मेळून दी म्हूण सांगून अवसर नाका बाई सवकास देवाची खुशी जावं दी म्हूण माग. आनी देवाची खुशी जावचें न्हय बा म्हज्या पुताक इंटरव्यू धाडचें हांवें धाडन ताणें कामाक वचचें परगांवांक म्हूण तिणें मागणें केलें. म्हणले फादर आज तुमकां मागणें विचारलें फोन केलें कित्याक म्हळ्यार शुक्रारा सांजे राती ताणें इंटरव्यूक वचूंक आसा बेंगलोर. थंय इंटरव्यू गेल्ल्या वेळार इंटरव्यू पास जायचें म्हूण तुमी मागणें करीचें. हांवें सांगलें तो खंय वता. तिणें म्हाका त्या गांवचें नांव सांगलें तें कळ्ळें. थंय वचून जाल्यार मस्त पयशे खर्च आसात. खंयच्यान हाडटाय तूं पयशे तुजी दुबळी काय खंयच्यान हाडटाय फादर 1-4 म्हयने भितर आमचे पयशे पुरा फाटीं मेळटात खंय. ताका हांवें कितें केलें आमचें घर अडाव दवरलें बंगार पुरा बँकान दवरलें. हांव आतां 6 लाख रुपया रीण हाडून आयलां फादर कशें म्हणे कर म्हज्या पुताक परगांवांक धाडिचें. हांवें सांगलें गडीबिडी करनाका देवाची खुशी जावं दी म्हूण सांगून सदां मागणें कर. तिणें फोन कट्टच करून सोडलें. आनी केल्लें फोन शनवारा सकाळीं 9 वरांशें फोन कर म्हणली फादर कितें बाय बारी बेजार रे आसा कितें जालें आज.
कितें म्हणजे फादर देव दिता म्हूण चिंतून हांवें मागणें केल्लें. देव दिता म्हूण चिंतून हांवें मागणें केल्लें. म्हजो पूत शुक्र रातींतून तापान तो वळवळटा आनी ताप ताजो उडोवन हांव कोतना फादर. कशें म्हणून ताका बरी भलायकी मेळून दी. ताणें इंटरव्यू वचून फावा जेत मागणें करा फादर म्हणाली. हांवें सांगलें देवाची खुशी जावन दी म्हणून मागणें कर. ती म्हणली खालें देवाची खुशी म्हणटा फादर तुमी. कितलें देवाची खुशी म्हण आमी मागचें. म्हाका म्हज्या पुताक परगांवाक धाडी जेत. ताणें कामाक वचूं जेत म्हणाली. थंय फोन कट. एक 15 दीस जाल्ले उपरांत तिणें परत्यान फोन केलें. म्हाका शुअर आसलें काम मेळूं ना कित्याक म्हळ्यार इंटरव्यूक वो वचनात. 15 दीस जाल्ले उपरांत फोन केल्ली. अशें म्हणाली देवाक अर्गां फादर म्हणाली. केदाळे इल्लेशें ताळो व्हड आसलो त्या दीस इल्लो कूल जाल्लो. काम मेळ्ळें गी बाई म्हळें. काम मेळूं ना फादर. आनी तूं मस्त संतोशान म्हळ्यार कूल जावन उलयतें कितें कालें जालें. देवान आमकां राखलें फादर म्हणाली. कित्याक राखलें कशें म्हणटा देवान राखलें म्हणून. ताका तिणें सांगलीं उतरां अशें आसलीं. म्हज्या पुताक 6 लाख रुपया दिवन हांव इंटरव्यूक धाडिचें म्हूण चिंतलें. ताजे सांगाता सुमार 20 जाणां आसले. 20 जाणां इंटरव्यूक वचूंक आसले. 19 जाणां इंटरव्यू गेल्ले आनी सगळें पास जाल्ले. तांणी हर एकल्यानी 6 लाख रुपया दिवन एका हप्ते भितर विजा येता घरांत म्हूण सांगून ती घरा आयली. एक हप्तो न्ही फादर 15 दीस जाले. तो पयशे खाण गेलो मनीस खंय गेलो म्हणी गुत्तू ना खंय फादर. देवान आमकां राखलें फादर. देवाक अर्गां म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया मगोच्या देवाची खुशी करची म्हळ्यार ती आमी कितले पटी गडबडी करन कितें पुरा करन आमी कितें पुरा होगडयता आमच्या जिवितांत. पळया कितें पुरा आमी होगडयता. म्हाका वळखीचो एक रिक्षा ड्रायव्हर आसा. भारी बरो मनीस, उदारी मनीस, भारी बरो मनीस. ताज्या बायलेची एकच आशा कितें म्हळ्यार आमकां एक व्हडलें घर बांदिचें बा. कशें म्हणे कर नवें घर आमकां बांदिचें म्हूण. ह्या रिक्षा चलयतना कितले पयशे कामाक जाता मगोच्यान. ह्या दिसांनी कोरोना येवन पुरा बंद जावन गेला बेगीन. मस्त कश्टांचे दीस तांकां मस्त कश्टांचे दीस. आनी तांकां दुसरें जागो म्हणलो ना, दुसरें खंयचें आस्त म्हणली ना, कांयच ना. त्या रिक्षा ड्रायव्हराक खाली ताणें काम केल्यार मात त्या दीस तांकां दीस पडतो ग्रास. आनी ताज्या पतीन एक व्हडली आशा. म्हज्या भयणीचें व्हडलें घर आसा, म्हज्या बाबाचें व्हडलें घर आसा, आमचें मात्र ल्हानशें गुडसलो. तांणी दोगांनी एक दीस म्हाका फोन केलें फादर आमकां नवें घर काण घेया म्हणून. हांवें नवें घर कोणाक काण घेतात. तुमी खासदार जावन आतां 20 वर्सां जालीं. तुमकां भुरगीं ना आनी कोणाक तुमी घर करचें. आसले घरान बरें घरान रावा. तुमचें घर बरें आसा, पोवा ना आनी कांय जायना, टायल्स घालात, बरें आसा घर. देवाक अर्गां दिया इतलें बरें घर तुमकां फावो केलां म्हूण सांगून. ती म्हणलें ना म्हज्या पतीन एक नवेंत घर जाय की. कशें म्हणे कर आमी हें घर इकून आनी रिक्षा इकून एक बरें घर काण घेया आमचें. हांवें सांगलें गडीबिडी करनाकात. देवाच्या खुशे प्रकार हर एक आमकां मेळटा. कित्याक म्हळ्यार किर्तनांत 120 अध्याय 120 अध्याय तो पयली वळतून वाचून घेता आमकां सांगता देवान आमचें घर बांदिना जाल्यार आमी कितलें सर्कस कर बांदूंक आराम केल्यार तें काम सफळ जायना. त्या देखून देवान आमचें घर बांदिचें, देवान आमचें कुटुंब बांदिचें, देवान आमचें कार्य चलोवन व्हरचें. जाल्यार मात्र आमच्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद मेळचे. ताका सांगलें हांवें गडीबिडी करनाका, वेट कर. ताका पतीन सोडूंकूच ना. तांणी गडीबिडी केलें आसलें घर एकलें, रिक्षा एकलें वचून एक रेडी केल्लें एक घर काण गेलें. बारी बरें आसलें घर, उणें मोलार मेळ्ळें घर, उणें मोलार मेळ्ळें घर. 20 लाखांक विकून वचें घर 10 लाखांक मेळ्ळें की 15-12 लाखांक कितें मेळ्ळें की. आनी घर काण गेलें. आनी ती म्हणली फादर तुमीच येवन घर बेजार करन टेप कट करीचें म्हणलें. हांवें सांगलें हांव टेप कट करना. कित्याक म्हळ्यार हांवें येवन टेप कट करन मागीर कालें म्हणे जाल्यार त्या पाद्र्यापान कशें टेप कट केलें की आमचें घर आज म्हण सारी बरें जावना. म्हजें नांव सांगचें नाका. त्या देखून बेजार जाल्यार करता टेप तुमीच कट करा म्हण सांगलें. सुमार दीस जाले. तांणी कोणी घेवन टेपी कट केली, बेंजारी केलें. मागीर सुमार 3-4 म्हयने जाल्ल्या उपरांत घरा मुखार 2 JCB येवन रावले. ताणें उणें मोलार दिवंक कारण कितें गे म्हळ्यार तो जागो ताच्या नांवार नातलो. हांकां असलें एकच घर असलें हर एक विकला आनी गडीबिडयेन तुर्तान म्हणलें बरी हें घर तांणी काण गेल्लें. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो सबारपटी आमी तुर्तांत कितेंगी करूंक वचून आमची खुशी करूंक वचून आमी गडीबिडी करन आज जिणयेंत सोलवल्या म्हळ्यार तांची आमची उतरां आयकनाकात.
देवाचें उतार आयकया. जेजू जें कितें आमकां सांगता तें आमी आयकचें. म्हाका देखून जेजू आमकां एक बरो दाखलो आमकां दिता. कितें म्हळ्यार माथ्यावाच्या सुवार्तेन 25व्या अध्यायांत 1 आनी 13 ओळ आमी वाचूंक गेलो. जेजू आमकां सांगता कितें म्हळ्यार 2 कॅटेगरीचे पंगड आमकां दाखयता. 2 पंगड आमकां व्यक्ती दाखयता. कोण एक बुद्धवंत आनी बुध नासतलो देडयो. बुद्धवंत आनी बुध नासतले देडये विशयी आमकां सांगता. थंयसर आमी कशें जायचे. जेजू आमकां कितें म्हणटा आमी कशें जायचे. आमी क्रिस्तांव जेजूचो पाटलाव जर आमकां हर एक दिसा मिसाक आयिल्ल्या वेळार, आयताराच्या मिसाक आयिल्ल्या वेळार आनी आमकां पेस्ताच्या नोवेनाच्या दिसांनी आमकां शर्मा आयकूंक मेळटा. शर्मा आयकूंचे म्हळ्यार देवाचें उतर आमी आयकता. रितीरे वेळार आराधना वेळार आमी देवाचें उतर आमी आयकता. थंयसर देवाचें उतर आयकल्ल्या मोगाचें न्हू आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत बरवसो आसा जे सोडल्यार निरासांत आमी बरोवंक जायना. देखून आमी कोणाची खुशी करीचे. देवाची खुशी आमी करीचे. देवाची खुशी. देखून कन्नडांत एक भोव सोबीत एक गीत आसा. नन्न चित्तवल्ल निन्न चित्त देवा नानेनु अल्ल ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ. जेन्ना मनीस हांवूच सर्वस्व म्हूण सांगता, हांवें केल्लें म्हजें हांव म्हूण सांगता, खंयसर म्हूण सारकें म्हळ्यार ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ, ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮಡಕೆನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ. ಕನ್ನಡತೆಗೆ ಸಂಜ್ಞೆ ಅಸ. ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ, दोण्णेगे ಒಂದೇ निमिष. हांव म्हजें हांवें केल्लें, म्हजें नांव येजें म्हूण चिंतून वयर वयर गेल्लो मनीस नांव नासतना गेल्लें कितले गीताकले आमी आयकलात. तातूंत म्हाका भावनांनी भयणीनो, आमी संवसारांत जियेत आसतना, लोकां मदीं जियेत आसतना हर एकलीचें उतर आयकचें जाल्यार देवाचें उतर आयकूंक आमी विसरना नजो. तातूंत साबार जाणांनी सांगचें आमी आयकलां, तुमकां सांगलें आसा जावंक पुरो, तुमी आयकलां जावंक पुरो, तुमी इतलें मागणें करतात, इतले रितीरेक आराधनाक हर एक कडेन तुमी वेतात, कित्याक तुमच्या जिवितांत इतले कश्ट आयल्यात? कित्याक तुमी इतले कश्ट आसा? कित्याक तुमी इतले आनकी बेजार आसात? कित्याक तुमच्या भुरग्यांक आनीकी खाजार जावंकूच ना? कित्याक म्हूण सवाल विचारला गे मोगाचें न्हू. तुमी कित्याक म्हूण सांगला तांकां? सबार पटी आमच्या जिवितांत असलीं सवाल आयिल्ल्या वेळार आमकां बगता आमी मागणें केल्लें खंय येता? आमी मागणें केल्लें कित्याक देव आयकना आमचें मागणें? खंय येता आमी मागणें केल्लें हर एकी? कित्याक आमकां आनकी आमचें मागणें देव आयकना? कित्याक देव आयकना? ताका साबार कारणां आसात. थोडीं तुमच्या मुखार हांवें सांगितलीं जाल्यार, तुमच्या घरा ल्हान भुरगीं आसल्यार LKG UKG वचीं बालवाडीक वचीं भुरगीं आसल्यार तीं तुमच्या लागीं विचारतात, मम्मी वा डॅडी म्हाका एक BMW कार जाय. तुमी दितात गे? दितात. खंयचें? हांगा पेस्ता वेळार भायर कारां मेळटात पळया, तीं ताज्या प्रायेक खंयचें गरज आसा गी थोलेंत कार जाल्यार पेट्रोल आनी डिझेल घालीचें म्हणून सांगून ना बसून अशें लोटल्यार पुरो मुखार येता. म्हळ्यार ताच्या प्रायेक कितें जाय तें देव फावो करता. देवान त्या व्यक्तीक सांगिल्लें जावंक पुरो, तुज्या प्रायेक, तुज्या सक्तेक आनी तुज्या इनकमाक दुसरें घर नाका पुता, तुका आसलें घर तूं पुरो म्हूण सांगिल्लें. ताच्या कुटुंबांत कोणी आयकूना ना आमकां नवें घर जायचें म्हणून. आज तांकां रावोंक एक घर ना मोगाचें. गडीबिडी करनाकात, अवसर नाकात, तुर्तान मेळाचें म्हणून सांगून चिंती नाकात. फास्ट देवा थंय जायना. आमी राखाचे,
आमी सवकास म्हणले बरी आमच्या मागण्यांत आमी खालती जावन आमी मागणें केल्यार देव आमची मागणी आयकता. देव आमच्या सक्ते प्रकार, आमच्या प्राय प्रकार, आमच्या कॅपॅसिटी प्रकार देव आमकां दिवनूच आसता. तें स्विकार करूंक की बरें मन आमकां जाय मगाचें न्हू. दुसरें जावन आसा देव अवघडातोनी उणेपणातोनी आमच्या जिवितांत सोंसणीकाय शिकयता आनी ताजे लागीं रावोंक आमकां अवकाश दिता. मगच्यान आमच्या कुटुंबांत मरण आयिल्ल्या वेळार आमी मस्ताना कंगाल जाता, बेजार पावता, वॉट इज नेक्स्ट म्हूण आमी चिंता. देव कोणायकी सोण घालना मगच्यान, कोणायकी सोण घालना. म्हज्या मांयक एक व्हरती आशा आसली कितें गे म्हळ्यार म्हज्या पुताक ह्या जाग जावन हांवें पळयचें म्हूण. जाल्यार तेजी आशा फारीक जावना. कितें म्हळ्यार म्हजी याजकी दिक्षा जाल्ली 2013 इसवेंत, ती देवादीन जाल्ली 2009 इसवेंत. तातूंत म्हाकाय निराश भोगलें. माय ना जिवितांत, बाबी ना, माय ना, कोणा पसून आनी हांवें जियोवचें म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार आजून पर्यंत देवान बरवाशान म्हणले बरी म्हाका मुखार चलयला. कित्याक म्हळ्यार आमी मनशाचेर होंदून जियोवचें न्ही, ताचेर आमी होंदून जियेचें. मनशाचेर होंदून जियेल्यार आमी सुलवतांव, त्या देखून आमची पातयणी ताचेर आसाची. एक दीस म्हजो एकलो इश्ट मस्त मागणें करचो रेतेरेंत आनी हरयेकंती भाग घेवचो. लिजन ऑफ मेरींत एक नांवार्दीक व्यक्ती तो आतां आपल्या भुरग्यां सांगता एक दीस बायकार इगर्जेक वता आसतना एक्सिडेंट जावन सकला पडलो. ताच्या हाताक माथ्याक भुरग्यांक सगळ्यांक तेगांयकी मार पडलो. आनी लोकांनी ताका विचारूंक सुरू केलें, तूं इतलें मागणें करताय, इतलें मुखेलपण घेवन इगर्जेंत काम करताय, पॅरीश कावन्सील सेक्रेटरी, फायनान्स कावन्सील उपाध्यक्ष जावन तूं काम करनासय, तुका इतलें पुरा वावर केल्यार, देवाच्या घरा पासून देवाच्या उतरा पासून इतलें पुरा वावर केल्यार, कोणाच्या घरा कश्ट आयला तूं आसाय, कोणाकी उणेपण आसा की तूं आसाय, तें इतलें पुरा कर न्ही. तुका कित्याक अशें घडलें, तुका कित्याक अशें घडलें. आनी तो व्यक्ती म्हणलो, देवाक हांव आजुनूय अर्गां दितां. कित्याक म्हळ्यार एक्सिडेंट कशें जालें, खंय घडलें, कितें बरें जालें म्हणलें तुमकां कोणायक कळीत ना, म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक मात्र कळीत आसा. पाटींतवन आयिल्ली फास्ट आयिल्ली लॉरी आमच्या बायकाक आदाडल्या वेळार ताच्या फाटीं आनीक लॉरी आसली, ती ताजेकी फास्ट येवन आसली. आमचें बाईक पळोवन डिवायडरा वयर वचून ती लॉरी पलटी मारली. खंय म्हणी ती लॉरी आमच्या आंगार आयिल्ली जाल्यार आज आमी तेगाय सस्नाचो विशय तुमी आमकां मागाचें आसलें. देवान आमचें कुडीक इल्लें गाय केलां सोडल्यार, माथ्याक आंगार इल्लेशें गाय केलां सोडल्यार आनी खंयचें मेजर फ्रॅक्चर खंयचेंय ना. देवान आमकां राखला, प्रेज द लॉर्ड म्हण ताणें सांगलें. मगाचे बाबान आनी भयणीनो, सबारपटी आमच्या जिवितांत पळया, कांयच घडना, कांयच जायना, आमकां कांयच बरेंत जायना म्हूण चिंतल्या वेळार, आमी हाती घेतलें काम खंयचेंय जायना म्हूण चिंतल्या वेळार मगाचे बाबांनी भयणी निराश बगा नाकात. जेजून सांगची उतरां आयका. जेजू कितें म्हणटा आमकां, जेजू खंयच्याय ताच्या पाटलावदारांक तुमी म्हजो पाटलाव करा, तुमकां समाधान मेळटा, तुमकां भलायकी मेळटा, तुमकां हरयेकी बरें जाता, तुमी मागलें हरयेकी मेळटा म्हूण खंयच्याय पाटलावदारांक आपयना. जेजून सांगची उतरां हांवें तुमी आयकलां म्हणल्यार आमी ताची खरी पाटलावदार. तातूंत जेजू आमकां सांगता, जो आमच्या सुवार्थ्यांत 16व्या अध्यायान 30 आनी 3 वळींत संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतली. संवसारांत आमी जियेता म्हणसर मगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां हर एकलें की खंत बेजाराय आसतली, उणेपण आसतलें, भलायकी आसतली, भलायकी बिगडटली आमची. आमकां सबारपटी काम होगडेचें पडटा, भलायकी होगडेचें पडटा, समाधान होगडेचें पडटा. हर एकी आमकां आसलें तो मगाचें. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂಜ್ಞೆ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರದೆ ಮರಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯಾಕ ಕಷ್ಟ ಏನಿಸ್ತಾನ आनी कोणाक येवचें मगाचें न्हू. सोसून व्हरूंक सकत आमचो देव आमकां दिता. आमचेर आयिल्ले कस सोसून व्हरूंक देवूच आमकां करपा जाय. देखून निराश जायनाकात, बेजार पावा नाकात, कित्याक अशें म्हणलें सवाल विचार नाकात. सोसूंक म्हाका सकत दी म्हूण आमी हर एकल्यांनी मागणें करीची, हर एकल्यांनी मागणें करीची. एक दीस एकली परगांवान तो वावर करनासली भयण फोन करनाशें म्हणली, फादर म्हाका 40 आनी 5 वर्सां जालीं, 45 इयर्स जाले. लगी म्हाका 24 इयर्स आसतना सैरीक पळोवंक सुरू केली. आणकी समाज आमची सैरीक खंय म्हाका मेळूंकूच ना, संबंद येवंकूच ना म्हाका. आतां लगी 45, आतां नेक्स्ट म्हयन्यांत 46 जातात.
म्हाका आतां काजाराची आशाय गेला फादर एक बटी तुमकां येवन मेळून मागणें कर या म्हण हांव चिंत्तां हांव आतां खोडयार आयलां तुमकां मेळूंक येवंक शिवमोग्गा म्हणलें हांवें सांगलें ये बाय हांव आसां ये म्हळें आयली मेळ्ळी उलयलो आमी संजे राती तिका बसार खोडयार पाटी येवंक आसलें ती येता आसतना बस स्टँडार तिका सोडून गेल्लो थंयसर गेल्ल्या वेळार बस त्या दीस कंप्लीट फूल एक सीट सोडल्यार कंप्लीट फूल जालें आनी दुसरी खंयचीय बसान आसलें तें एकच लास्ट बस आनी तिका सांगलें तूं आज रावन फाल्यां वेते गे आजूच वेते गे ती म्हणलें ना फादर म्हाका आज वचों येता तर आसची एकच सीट लेडीज सीट म्हणली ना एकच सीट आसची आनी थंयसर मोन नासतना ती वचून बसली आनी बसल्या उपरांत ती म्हणली म्हाका विंडो सीट मेळ्ळ्यार बरें आसलें फादर कुशीन बसलो कोण म्हूण गोत्तो ना न्हिदून आतां हिंगे राती नायट ट्रॅवल न्हिदून खंय पडटा गे आनी काल आतां कोण हांग गोत्तो फादर कशें म्हणी कर म्हाका विंडो सीट मेळ्ळ्यार बरी आहली ताका तो म्हणलो सोकास मॅडम न्ही ही कडेन कुतकोळी नानू ही कडेन कुतकोळतें म्हणलो विंडो सीट मेळ्ळी हांवें सांगलें पावल्लें तर म्हाका एक मेसेज घाल पावला म्हूण सांगून जाय तो म्हळें हांव म्हज्या घरा पाटी आयलो सकाळीं 4:30 वरांक कोडयाळ पावपाचें आसलें बस एक दीस जाल्यार पावोंक ना पावना म्हळ्यार बस पावलें कोण ना म्हाका हेजें आसलें मेसेज येवंक ना 2 दीस जाले 3 दीस जाले एक हप्तो जालो हांवें तो कॉल केलें मागीर बस घुवन थंय तसा गिने कोडयाळ वचून पावलें गी म्हूण ना फादर बस बेगीन पावलें तुमकां फोन करूंक विसरलें म्हळ्यार ताका एक कारण आसा फादर म्हणाले कारण कितें गे म्हूण सांगल्यार तो म्हाका सीट सोडून दिलो आसा न्ही गे तोय क्रिस्तांवां सत्त ताका 1000 जावना खंय आमी दोगांय अशें उलोवन कोंकणीन उलोवन येता आसतना आमकां दोगांयकी कळ्ळें आमी दोगांयनी काम करचें कुवेट येतात म्हूण सांगून दोगांयनी काम करचें कुवेट येतात आमी उलयता आसतना आमी लागीं आमच्या ऑफिसाचे आमकां वळख उरतना एकामेकांक आनी ताका 1000 ताका 47 प्राय ताका ताणें मस्तू सैरीक सोदून ताका काजार जावचें नाका म्हूण सोडलें कित्याक आमी उलोवन येता आसतना आमकां बरें म्हणचें बगलें मागीर आमी एक हप्त्यांत आमच्या वडिलां कडेन उलयलो आतां फादर तुमकां फोन केल्लें कित्याक म्हळ्यार आमचें काजार फिक्स जालां फादर तुमी ती येजे म्हणाले प्रेज द लॉर्ड आमी मस्त बरें चिंता इम्पॉसिबल म्हूण ताका खंय सैरीकच मेळना म्हूण चिंता आमी देवाची खुशी दुसरीच आसता मगाच्यान आतां तांकां एक भुरगें जावन एक बरें कुटुंबा जिवीत तें जीवन आसा देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना देखून जेजू आमकां सांगता ह्या संवसारान आमकां कश्ट आसलेत मगाच्यान कश्ट आसलेत उणेपण आसलेंत आज तुमकां बरी भलायकी मेळून मागणें कर तुमी भायर वता आसतना बरो पावसांत ते निसरून पडला परत्यान फेंकाट दोकू सुरू जाता त्या देखून पिडा गेली म्हणना पिडा वचून येवन मागणें करनाकात आमचो आत्मो नितळ जायचे आमचें मन नितळ जायचें क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण गे म्हळ्यार आमी मास्क काडल्या वेळार मुखार म्हळ्यार एक परजळ दिसाचें स्माईल आसाचें स्माईल ना म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव न्हय मोगाचें ना बाबट तसो गोट परगटुया तुमी कितें म्हणटात पळयत रावतात गे बाबट तसो गोट परगटुया जालें न्ही मिसाक यें नासतना तुमकां आतां विसरूनच गेला गे म्हणून कितें रिप्लाय दिवचें म्हणून तुमी कितें म्हणटात तुमचें रिप्लाय कितें जेजू मेलो ना बा तुमी शुअर 100% विसरलात आनी सदां मिसाक येजे परत उडास करचे जाल्यार परत सांगे गी बाबट तसो गोट परगटुया पुरो एक पटी पुरो प्रॅक्टीस बरें जालें तर मिसाक आमी बरें गान गावयात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मगाचें न्हू जेजू मेलो मात्र न्ही मुखार जेजू मेलो मगाचें न्हू आमचो जेजू खुर्सार मेलो म्हूण सांगून हांव आनी तुमी ताजो फाटलावदार जावना मगाचें न्हू आमी ताजो फाटलावदार कित्याक म्हळ्यार जेजू खुर्सार मेलो म्हूण आमी फाटलावदार जावना आमी कित्याक जेजूचे फाटलावदार गे म्हूण सांगल्यार जेजू साबार जाणां खुर्सार मेल्ले कोणी जीवन तुटनांत पुनर्जीवन जावनांत जेजू एकलो देखून हांव आनी तुमी ताज्या फाटलावदार पुनर्जीवन म्हळ्यार कितें मगाचें न्हू आमकां हर एकल्यांच्या जिवितांत बरवसो आमकां हर एकल्या जिवितांत
बरोवसो. तो बरोवसो कोण आमकां दिता? जेजू आमकां दिता. जेजू आमकां दिता. त्या देखून क्रिस्तांव म्हळ्यार बेजारायन बसचे, लंब मुस्कार करून वचचे, कुंबळा काही मुका म्हण सांगतात, कुवाळेचे म्हणतात. नाही, तशें न्ही. आमी हर एकली संतोषाचे व्यक्ती. कुंबळा काही मुख दवरून ನಾವಲ್ಲ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮುಖ ದವರು ನಾವಲ್ಲ, ನಾವು ನಗುಮುಖದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. कित्याक म्हळ्यार आमचो जेजू कुर्सार उमकाडूना. कुर्सार उमकाडचें म्हळ्यार निरास, पुनर्जीवन जावचें म्हळ्यार बरोवसो. त्या देखून म्हाका भावांनी आनी भयणीनो, जेजू आमचो पुनर्जीवन जाला. आमी पुनर्जीवनपणाचे क्रिस्तांव जाल्या मोगाचे न्हू. आमी हर एकली कस्ट आयल्यार ही आमी सांगता, म्हजी खुशी न्हय सोमिया, तुजी खुशी आमच्या जिवितांत, तुजी खुशी. त्या देखून हर एक आमी जेजूक समर्पण दिवया. ताणें केल्ल्या हर एका बरेपणाक आमी अर्गां दिवया. ताणें केल्ल्या हर एका उपकाराक आमी अर्गां दिवया. आनी कोणाचें उतर आमी आयकचे ताचें उतर. आमी वाचता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 20:8 अध्याय 20:3 वळींत आमी वाचता, कान दिया म्हजो थाळो आयका, चीत दिया हांव सांगता तें तुमी आयका. हेरांनी सांगलें आयकन खंगाल जायनाकात. हांव सांगता तें तुमी आयका, तें तुमी आयका. ह्या दिसांनी आमी आमचे एक स्ट्रिम्स ऑफ इन्स्पिरेशन यूट्यूब चॅनल आसा. तो आमी हर एक दीस सांजेर 7 वरार आध्यात्मीक कार्यक्रम चलयतलो. थंयसर सबार जाणां सौख्योत्सव, संस्कारोत्सव कन्नडांत भलायकेचें मागणें कर. लास्टाक आमी तें मागणें अखेर करतलो 7 वरांतून 8 वरां म्हणसर. सबार जाणां फोन करता आसतना एक उतार दाळ्या सकळां सांगतालें, फादर आमकां न्हिदतना सामान न्हीद पडना, आमकां समाधान ना, सुमार दिसतलें कितें की बे म्हणशें भोगता, आमकां कितें करीचें म्हणून कळना, प्लीज आमचे पासून मागणें करा. हांवें सांगलें मागणें करचे पयलीं एक सवाल विचारता, तूं राती न्हिदता म्हणसा कितें करता म्हूण सांग, कित्याक तशें जाता म्हण हांव सांगता म्हळें. ती म्हणली आमकां कितें करचें फादर, हें कोरोना केदाळा वेता गे म्हूण सांगून सकाळीं सांजे आमचो टीव्ही पळयलें तर पळयलें. टीव्हीन कितें जालें म्हणे सांगला की कोरोना केदाळा वेता म्हणून सांगून ना. टीव्हीन सांगलें की तो अशें जालें, तितले जाणां मेली, अशें जालें, ॲम्ब्युलन्स गेलें, हल्ली जागा इल्ला, इल्ली जागा इल्ला. आयकून हिका म्हाका जागो मेळटा गी ना गी, म्हाका वॅक्सीन मेळटा गी ना गी, हांव कशें मरता गे म्हूण चिंतून तिका सगळी रात सुमार म्हयने न्हिदूच पडून. हांवें सांगलें पयलें तुवें एक काम करचें, मागणें करचे पयलीं एक काम करचें, आज न्हिदता आसतना सगळो दीस टीव्ही बंद कर आनी सांजेर न्हीद. मागणें करचें म्हणना सामान न्हीद पुरो. ती त्या दीस म्हणली तुमचें मागणें देवान आयकलें फादर, प्रेज द लॉर्ड, आज बरी न्हीद आयली. हांवें सांग तुजे पासून मागणें करूंकूच ना, हांवें पयलें टीव्ही बंद कर, पुरो सामाद जाता म्हणे. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, सबार संगती आमकां भायर तोन आयकूंक मेळिल्ल्या वेळार आमकां कंगाल करचें, बेदिसचें बरी आमकां उलयतली व्यक्ती आसता आसतना, मोगाचें न्हू, आमकां निराशेची उतरां सांगची व्यक्ती आसता आसतना जेजू आमकां बरवेसेची उतरां दिता. ती उतरां कितें म्हळ्यार जेजून सांगचें आयका, जो आमच्या सुवार्थ्यांत 16वें अध्याय 30 आनी 3 वड, जॉन चॅप्टर 16 वर्सेस 33, संवसारान तुमकां खंत बेजाराय आसतली, पूण तुमी धैर्य घेया, हांव संवसाराचेर जैत वेला. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. निराश जायनाकात, बेजार पावनाकात. हे सक्कड आमकां आयकूंक मेळटा आसतना, निराश भोगचे बरी जाता आसतना मोगाचें न्हू, निराश जायनाका, बेजार पावनाका, हांव आसा म्हणटा जेजू. आनी तस्सो जेजू हर एक दीस म्हणल्या बरी आमकां चलयता. आनी आमी वाचता समवेलाच्या पुस्तकांत निराश जाल्ली हन्ना, बेजारा पावल्ली हन्ना, म्हाका भुरग्यांचें देणें ना म्हूण मागणें करतली हन्ना. तिजें मागणें देवान आयकलें. सारा आनी अब्रामाचें मागणें देवान आयकलें. उतार प्रायर 99 वर्सां जाल्यार तांकां भुरग्यांचें देणें नातलें. देवान 100व्या वर्साक तांकां भुरग्यांचें देणें फावो केलें. त्या भुरग्याचें नांव इजाक. देवान तांकां देणें जावन फावो केलें. देखून मोगाचें न्हू, देव आमची मागणी आयकता. तर थोडोसो वेळ आतां आमी आराधन करता आसतना सोम्यांक मोगाचें न्हू, आज तुमी हांगासर इतल्या व्हडा संख्येर आयल्यात म्हळ्यार तुमच्या काळजाचे अत्रेक तुमी घेवन आयला जावंक पुरो, साबार मागणी ते सावां तुमी घेवन आयला जावंक पुरो. ह्या संवसारांत तुमकां कोणीय समजून घेयनात की मोगाचें न्हू, तुमकां हर एकलें की समजून घेवचो आमचो जेजू आसा. ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें तो हजार आसा. एक पटी आमी आसतले जागीर सवकास आमी कोणाक परत दिंबी घालूंक साद आसा, दिंबी घालया.
परत एक आराधनाचें ल्हानशें गीत आमी गावया. आराधने तंदेये गीत गायता आसतना आमकांच आमी समर्पण दिवया. आमचें काळीज मन हर एके समर्पण दिवया. जेजूकूच तूं पळया, कोणाचेर नदर घाल नाकात, ताचेर नदर घाला. तुमची मुखामळ परस जळटलें. तुमची मागणी, तेसावां, उणेपण, कुटुंबांत आसलेले समस्ये, जाग्याचे समस्या जावंक पुरो, रीण जावंक पुरो, हर एके समर्पण दिया. आनी सकास नदर जेजूचेर घालया. आनी संगता मेळ्ळें ल्हानशें गीत आमी संगता मेळ्ळें आमी गावया. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ. ಸಂಗತ ಆಮಿ ಗವ್ಯ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सकाळ आमचे दोळे आमी उगडया. तुमची नदर जेजूचेरच आसूं दी. फ्रेंड्स, कीप योर आयज फोकस्ड ऑन हिम. लेट हिम एंटर इन. तुमची नदर ताजेर घाला. तो तुमच्या काळजांत जिवितांत येवंक एक अवकाश दिया. आज पर्यंत हांवें आनी तुवें आमच्या जिवितांत मनशाक पयलो स्थान दिल्लो जाल्यार आमचो हुद्दो, अधिकार, आमचें नांव, आमचो गांव, आमचें कुटुंब, आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक आमी आमच्या काळजांत पयलो स्थान दिल्लो जाल्यार सबारपडी तांची उतरां आमकां मस्त दूख म्हणशें बगतात. आज जेजूक तुमच्या काळजांत स्वागत करा. शांती दिवचो आमचो देव, समाधानान भरचो आमचो देव आज आमचे मदें हजर आसा. तुमकां कोणाक म्हणी दिंबी घालूंक कश्ट जाला तर अशे वेळ बसयात वा उबे रावयात. तुमकां कशें मागणें करीचें म्हणशें बगता तशें मागा मागचें न्हू. तुमकां दिंब्यार पडून मागणें करीचें म्हणशें बगल्यार दिंब्यार पडून मागा. दोनी हात वयर उबार मागणें करीचें म्हणशें बगल्यार दोनी हात वयर उबारा. हात जोड न्हू, जेजू कत्तो पडून मागणें करीचें म्हणशें बगल्यार हात जोड मागा. दोळ्यान दुखां घाल मागणें करीचें म्हणशें बगल्यार मागा. दोनी हात काळजाचेर दवर मागणें करीचें म्हणशें बगता गे मागा. जाल्यार एक विसरा नाकात मागचें न्हू. मागणें करचें मात्र विसरा नाकात. तुमची नदर ताचेर घाला.
तुमची नदर ताजेर पडून दी जेन्ना तुमचें हर एकल्याचें मुखामळ परजळटलें. तुमचें नदर मनशाच्या सत्तेचेर गेल्यार म्हजे टॅलंट्स, म्हजें शिकाप, म्हजी जाणवाई, म्हजे इंटलेक्च्युअल कॅपॅसिटी म्हण चिंतून गेल्यार मगाचे न्हू आमी सोलवता. आज तुमी हांगासर आयिल्ल्या वेळार सबार तुमचे मदें टेन्शन आसूंक पुरो. तुमकां कोणूच ना म्हूण बगता गे मोगाच्या भावांनी भयणी. म्हज्या इश्टानो, जिणेंत सोलवणी तुमी आपणे लागीं खंयचेंय बरें काम करूंक वचून तुमी सोलवून गेल्यात गे. तुमच्या कुटुंबांक समाधान जाय गे, आशिर्वाद जाय गे. तुमच्या भुरग्यांक बरी सैरीक तुमी पळोवन आसात गे. तुमच्या भुरग्यांच्या फुडारा पासून तुमी मागणें करन आसात गे. तुमी निराश जाल्यात की हर एक दीस म्हणल्यार दोळ्यान दुखां घालून तुमी जिवन आसात की आज सांत लॉरेन्साच्या मजतीन जेजू आमचे मागणें आयकून दी म्हणून मागणें करूंक आयल्यात की मोगाच्या भावांनी भयणी इश्टानो. तुमकां कोणाय की निराशेन जेजू धाडूंक आशेना. तुमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तूं बरोसो दिवंक जेजू आशेता. तर आमचे दोनी हात जेजू मुखार विस्तारून दर्यांगी सांग्या जेजू म्हजे हात आज रिते जाल्यात. म्हज्या हातांत कांयच ना जेजू. एम्प्टी हँडेड आय हॅव कम बिफोर यू. बरी गयेली निम मुंदे बंदिದ್ದೇನೆ प्रभू. म्हज्या हातांत म्हजें म्हणलें कांयच ना. आज हांव घरा वेता आसतना जेजू हांव निराश जावन हे रिते हात घरा व्हरूंक नाकात म्हाका. तुजे आशिर्वाद हांव घेवंक आशेता. ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಹಿಂಗೆ ಗೀತ್ ಗೈತಾ असताना मगाचेनो सांगाता मेळना जेजू कडेन आमी मागया. जेजू म्हजे हर एक दूख खंत बेजाराय उणेपणाचें जिवीत म्हजी हर एक तेसावां काळजाचे अत्रेग हर एक तुका हांव समर्पण दिता. ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು. ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು. जेजू तुका आपण आसा मोगाच्या बाबांनी भयणी. ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು प्रभू येसू निಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಭು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು. आमकां हर एकल्याक जेजू आपण आसा. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು. कोणूच ना म्हण तूं म्हाका चिंतेगी. म्हजी म्हणली कोणूच नांत. हर एकल्याने म्हाका सांडून गेला. म्हजे मोग करतले कोणूच नांत. एक सुरपण हांव जियेता. म्हजे मोग करतले म्हजे विशयान विसरतले कोणूच नांत म्हण तूं चिंतेगी. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी ह्या संवसारांत कोणूच ना. तांकां देव आसा, जेजू आसा. भियेनाकात, निराश पावनाकात. जेजू तुमकां हर एकल्यांक धैर्यान व्हरता. भियेनाका, कस तेगी वजन वोवयतेगी हांव आसा पुता म्हणटा जेजू. ಏಯಾ ಜೇಸು ಆಮ್ಕ ಹರ್ ಏಕ್ಲೆಂಗೆ ಆಪೈತ ಯಾರಿಲ್ಲ ಏನಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಗನೇ. ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು ಬಳಲಿ ನಂದ ಮಗನೇ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ ಮಗಳೇ. ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು ಬಳಲಿ ನಂದ ಮಗನೇ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ ಮಗಳೇ. ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕರವ ಚಾಚಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕರವ ಚಾಚಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕರವ ಚಾಚಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು. ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು. मोगाच्या भावाने बहिणीनो यारिल्ल येनगे बाळीನಲ್ಲಿ म्हण चिंतात की कोणूच ना म्हण तुम्ही चिंतून आसात की जेजू आसा मोगाचेनो.
निराश जाल्ल्या वेळार आमी बुडच्या वेळार आमचो हात धरून वयर उबारचो जेजू आमकां धैर्यान बरचो जेजू निराश जायनाका पोता हांव आसा म्हणचो जेजू आज आमच्या मदें हजर आसा तुजी नदर ताचेर आसूं दी मनशाचेर आमी नदर घालून सोलवल्लें पुरो मोगाचें न्हू कोणाची उतरां आयकून आमी बेजार पावल्ले निराश पावल्ले पुरो आज आमी जेजूची उतरां आयकव्या ओन्ली जीसस कॅन सेव अस येसू मात्र आमगे बिडगडे कोडलिके साध्य जेजू केवल जेजू आमकां भलायकी दिवंक शकता केवल जेजू आमकां बरी भलायकी नवें जिवीत दिवंक शकता आमच्या जिवितान सोलवणेंत आमकां जैत दिवंक जेजू शकता तर नद ताजेर घालया ಯಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಗನೇ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಗಳೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಮಗನೇ ಯಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಗಳೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಮಗಳೇ ನಿನಗಾಗಿ ಬಲಿಯ ಪ್ರೇಮದಾತ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಪ್ರೇಮದಾತ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಧ್ವನಿ ಹಾತ್ आमच्या वैरू पर्या मगचन आनंद ಕೊಡಲು ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ जीसू ಕೊಡಲು आमकां हर एकलें आपयता मगचन निराश जायनाका बेजार पावनाका संतीस जायनाका जेजू आपयता आमकां हर एकलें ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಸಂಗತ ಆಮಿ ಗವ್ಯ ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು मगोचन आज तुम्ही हांगासर ह्या रितीरेक वा नोवेनाक आयिल्ल्या वेळार खंयची म्हणी विशेष तेसावां घेवन तुमी हांगासर आयलात गी दय करून उबे रावा तुमचे पसून विशेष मागणें आमी आतां करतले विशेष तेसावां घेवन खंयचे तेसावां आसा तुमचें मागणें कितें आसा मतींत कितें आंगवण आसा तुमची हांगासर येवन सांत लॉरेन्साच्या मजत्यान मागले वेळार आमकां फावो जायचे म्हण तुमी मागणें करूंक आयलात गी तुमचो एक हात वयर उबारा दोळे तांकां जेजू मुखार तुमच्या काळजांत आसलें तें सांग सांगा तुमची मागणी समर्पण दिया तुम्ही आज हांगासर आयले तें उद्देश समर्पण दिया आनी मागया हे मगाच्यान स्तुती करता आसतना जेजू कमी वडा तळ्यान स्तुती करता आसतना एक हात वयर उबारला तुमी एक हात काळजाचेर दवरा जेजूक समर्पण दिया दोळे तांकां सांगाता मेळून स्तुती करता आसतना विशेष मागणें हांव तुमचे पसून आतां करतलो हालेलुया हालेलुया बापा विशेष तर आज सांत लॉरेन्साच्या मजत्यान ह्या बसिलिकांत मागणी करूंक आयिल्ल्या हर एका तुज्या भुरग्यांचेर तांची मागणी आयक म्हणा मागता तांचे विशेष तेसां तांची गरजो तांकां फावो कर म्हणा मागता तुजी कृपा भुरग्यांच्या देवून येवचे बरी जावं दी तांकां बरी भलायकी समाधान शांती आशीर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर विशेष आशीर्वाद मेळचे बरे जावं दी भलायकी मेळचे बरे जावं दी हर एक तांचे देसावां लाभचे बरे जावं दी भलायकी समाधान शांती तुज्या पवित्र नांवांत हांव मागून घेता जेजू आमेन हालेलुया 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 दय करून बसा मगच्यान तुमचे मदें कोणी तरी तुमच्या काजरी जिवितांत भुरग्यांचें देणें ना भुरग्यांचें देणें जाय म्हूण तुमी मागणी करूंक आयलात की दय करून उबे रावा
काजारी जोडी तुम्ही वकल नवरो सांगात आयल्यार दोगांय सांगात उबे रावा वा तुम्ही हेरां बसून कोणा म्हणे मागणें करूंक आयलात जाल्यार तुम्ही उबे रावा कोणाक तुमच्या कुटुंबांत भुरग्यांचें देणें जाय तुम्ही मागणें करूंक आयल्यात आज तांकां 12 वर्सां जालीं खाजार जावन तांकां भुरग्यांचें देणें ना देवाक साथ जालें खंयचेंय ना मोगाचें ना प्राय केवल सायन्साक मात्र इम्पॉसिबल केवल मनशाक मात्र देवाक न्ही देवाक एवरीथींग इज पॉसिबल हर एकी साथ आसा तर तुम्ही कोणा पासून आज मागणें करूं आसात त्या व्यक्तीक दोनी हात वयर उबारता आसतना समर्पण दिया तुमच्या मदें कोणाक तरी तुमच्या भुरग्यांक आणखी प्राय जाली खाजार जावना बरी सैरीक मेळुना ताज्या पासून तुमी मागणें करूं आयलात की दयेकन उबे रावा तांच्या पासून आमी समर्पण दिवन मागया वा तुमीच हांगासर आज तुमकां एक बरी सैरीक मेळा जेवण मागणें करून आयलात की जिणेंचे सांगातीन तुमकां मेळा जेवण मागणें करूं आयलात की दयेकन उबे रावा तुमच्या पासून आमी विशेष मागणें करतले हांव बसोले आमच्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो ह्या आमच्या भाव भयणी पासून ताणें तांच्या भुरग्यां पासून तांच्या कुटुंबाच्या खंयचे सांद्या पासून ती मागणें करूं आयलात तर आमी समर्पण दिवया कितले गे आमचे भाव भयणी खाजारा पासून राखून आसात तांकां हर एकल्यांक आमी समर्पण दिवया तांकां तांच्या जिणेक जाय आसले सांगातीन मेळचे बरी आमी मागया दोनी हात आमच्या वयर उबारया सांगाता मेळना आमी मागया हालेलुया 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 जेजू ह्या सगळ्या तुज्या प्रेमाक समर्पण दिता तुज्या पवित्र नांवाच्या बळार हर एकल्यांची मागणी तूं आयकताय ह्या तुज्या भुरग्यांचे तुजे आशीर्वाद घालून मागता कोणाक परा भुरग्यांचें देणें ना तांकां हर एकल्यांक भुरग्यांचें देणें तूं फावो कर म्हणून मागता तुज्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद देवून दी कोण परा खाजारी जिवितांत भुरगे ना म्हूण मागणें करना आसात हांकां गर्भाचें फळ तूं दये कर म्हूण मागता फावो कर म्हणून मागता जेजू विशेष तरेन मागता कोणाक परा हांगासर खाजारी जिवितांत खाजारी बेसांत लग्ना बेसांत तांणी एक जावंक आशेतात तांकां बरी सैरीक मेळुना तांकां हर एकल्यांक तांकां सैरीक येवचें बरें हांव मागता आनी बरें निर्धार घेवन कुर्बा दिवून मागता मोठी आसतले बेतू काणगार तांच्या आसतले हर एक शिराप तूं काणगार म्हणून मागता हालेलुया 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 मग जन दयकन बसा तुमचे मध्ये कोणी तरी तुमचे जागेचे समस्या आसात कोर्टींत केसी आसात पूण तुमकां बघ आसा गी मतींत आसा गी हर एक बेगीन सॉल्व जायचे बरे तरान ते मुक्ताचे खंयचेय समस्या जायना तुमी मागणें करना आसा की दयेकन उबे रावा तुमच्या पासून आमी मागता कोर्टाचे हर एक केसी बऱ्या तरान बेगीन समाधानचे बरी तुमच्या कुटुंबांत कोणा कडेन म्हण तुमकां उलोवंक जायना जागेचे समस्या आसात लँड रेकॉर्ड्स जावनांत वा तुमचें जागो रजिस्ट्रेशन जावंक आसा वा तुमी जागेचे कितें समस्या आसा तुमकां नवें घर काणगेचें म्हण आसा नवी योजना आसात वा तुमी नवें घर बांदूंक आराम केला ताच्या देवाचे आशीर्वाद जाय म्हळ्यार उबे रावा जेजूक समर्पण दिया विशेष मागणी आमी आतां तुमच्या पासून आमी करतले तुमच्या कुटुंबांत ह्या म्हयन्यांत ह्या वर्सा बरें कार्य जावंचें आसा खाजार जावंक पुरो घराचें इनॉग्रेशन ब्लेसिंग जावंक पुरो वा खाजार जावंक पुरो कितें म्हणी बरें कामां जावंचें आसल्यार हर एक जेजूचे आशीर्वाद त्या बरें कार्याच्या देवन येवचे बरी जावं दी तुमच्या भुरग्यांक परगांवांक शिकपाक धाडूंक आसात गी वा दुसऱ्या गांवांक तुमी शिकपाक धाडूंक चिंतात गी तुमच्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळचे तुमी मागणें करना आसात गी दयेकन उबे रावा तुमच्या भुरग्यां पासून विशेष मागणी आमी करतले मग तुमची भुरगीं तुमची मागणी तुमचें उतर आयकनात गी तुमची भुरगीं निराश जालात गी ती पियोवण्यांत वळख जालात गी आमाल पियोवण्यांत वळख जालात गी ड्रग्स सेक्स तांच्या आमाल पियोवण्यांत दुसऱ्या वायट संवयेक वळख जालात गी वाट चुकून चलना आसात गी दयेकन उबे रावा तुमच्या भुरग्यांक जेजू समर्पण दिया दोनी हात जेजू मुखार वयर उबारा तुमच्या मध्ये कोणाक म्हणी दिमी एर पडून ही देसावा समर्पण दिवन मागणें करचें म्हणशें बगल्यार दिमी घाल मागणें करा हर एकल्यांचेर विशेष आशीर्वाद देवच्या पासून आमी मागणें करतले हांव मोगाच्या भाव भयणीनो निराश जायनाकात जेजू आमचे मागणें आयकता हर एकल्यांचे मागणें तो आयकता दैरान भरता कृपेन भरता आमकां हर एकल्यांकी तो खंयच्याय कारणाक आमकां हात सोडचो देव न्ही आमकां मुखार आपोवन वचो देव दैरान भरचो देव आज तुमी ताज्या घरा आयलात देवाच्या घरा तुमी आयलात मोगाचे न्हू तुमकां निराश करना तो भियेनाकात निराश जायनाकात जेजू आसा दोनी आमचे हात वयर उबारया हे सर्व ते सावा जेजू मुखार आमी समर्पण दिवन मागया हालेलुया 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 जेजू हांगासर मागणें करनासले हर एका भुरग्यांचेर तुजे आशीर्वाद देवन दी कोण परा आपल्या भुरग्यां पासून मागणें करना आसात त्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद देवन दी कोणाचे परा जागेचे समस्या आसात लँड रेकॉर्ड्स कोर्टाचे केसी पवित्र नांवान फारीक जावचे बरें जावं दी आशीर्वाद मेळचे बरें जावं दी हर एक समस्या
समस्येक परिहार मेळचे बरे जावं दी तुझ्या पवित्र नावात या सर भुरग्यांक समर्पित दिता जेजू तांचे आशीर्वाद देवून दी तुझे बेसांव देवून बरे जावं दी तांकां हर एक लेकी नवें जीवित मेळचे बरे जावं दी या कुटुंबात समाधान मेळचे बरे जावं दी हालेलुया 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 मग आता विशेष भलायकेचे मागणे आमी करतले हांव तुमचे मदें कोणी तरी बरी भलायकी मेळून येवन मागणे करना आसात की तुमकां उबे रावंक जाल्यार उबे रावा नाजाल्यार बसले जागेरत दोनी हात तुमच्या माथ्यार दवरा जेजूचें पवित्र अमूल्य रगत आमच्या माथेतून पांयां तळा पर्यंत वळून दी संपूर्ण आमच्या कुडींत आसली हर एक अस्खतकाय खाण घालून दी संपूर्ण भलायकी दिवन दी तुमकां हर एकलें की जेजू आज आपडटलो मगचे न्हू निराश जायनाकात रित्या हातान तुमी आयल्यात जाल्यार रित्या हातान जेजू तुमकां धाडूंक आशेना तुमकां कोणाय की निराश करूंक जेजू आशेना तुमकां हर एकलें की आशिर्वादांत बरोवंक आशेता तरी ह्या सांगाता मेळना आमी मागया दोळे तांकां तुमची कुडींत आसली मोतींत आसली हर एक पिडा समर्पण दिया सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इमोशनल प्रॉब्लम्स आनी कुडीची खंयची म्हणी भलायकी तुमकां ना म्हण जाल्यार हर एक समर्पण दिया तुमी डिप्रेशनाक गेलात गी तुमकां तुमचे इमोशन्स कंट्रोल करूंक जायना गी मस्त कश्ट जाता गी समर्पण दिया मगचे न्हू मागा जेजू तुमची मागणी आयकता भियेनाकात निराश जायनाकात जेजू आसा सांगाता मेळना आमी मागीर येवया हालेलुया 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 जेजू हांगासर आसले हर एकल्यांचेर तुजे आशीर्वाद कृपा बेसांव देवन येवचे बरे जावं दे खंयचे उणे कोण येतले बरे तुजे आशीर्वाद हर एक खंयचेर देवन येवचे हालेलुया 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 कुडीची भलायकी मोठीची भलायकी इमोशनल हिलिंग सायकोलॉजिकल हिलिंग हर एक तरेची डिप्रेशन तो बेजाराय पयस आसुदी संपूर्ण भलायकी तुज्या पवित्र नावांत मेळचे बरे जावं दे हर एक लेकी भलायकी मेळूं दी आमेन हालेलुया 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ मगच्यान जेजू आमकां हर एकलें की आतां आशिर्वादान भरूंक आशेता जेजूचे आशिर्वाद स्विकार करूंक आमी तयार जावन आसतना भक्तीपणी आमी येद्या वडा सक्रामेंता म्हळ्यार गिता मारिफात आमकांच आमी तयार जावया आयती करया आज हे आशिर्वाद तुमचे तुमच्या घराण्यांचेर भुरग्यांचेर तुमच्या वावराचेर कामांचेर तुमी हाती घेवच्या हर एका योजनांचेर जेजूचे आशिर्वाद स्विकार करूंक येता भक्तीपणी आमी आयती जावया येद्या वडा सक्रामेंता नावान करूया उबेल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आतर्या सलबोन बेच्या असत्विश्व्या भावार्थाचे मोठीव्या जशे बापा तशेच पोता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका सड्यान बसिता दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावडता आमेन प्रार्थुया ये देवावेची सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टां सोग्रास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सुरवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर जो जियेता निराश करताय ससनांच्या ससना आमेन
मुखाच्या भाव भयणीनो आता मिसाचें बलिदान आमी आराम करता. आयच्या मिसांवाची तेसांवां अशीं आसात. स्टीवन लविटा सानूर, रेन्नी फ्रेडरीक मुदरंगडी, थॉमस शिरताडी, ग्रेगोरी लिली डिसोजा बैदल वाडो, जुलियाना डिसेजा मडिकेरी, अविल पिंटो बेलतंगडी हांच्या तेसांवां पासून मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन पेटयतात. तेसांवां जावन आसात आश्विल रोशनी कोर्डा शिरवां, रिज्वल अँड लविटा बेळवाय, वालेरियन लोबो कारकळा हांच्या तेसांवां पासून माग्यां. आयच्या मिसाचे आयच्या देवस्तुतीची मुर्तोम जावन आसात. हेरल्ड डिसोजा एर्मल, लेनी आनी विन्सी आर्वा, आलिस डिलिमा शिरवां, आलिस डिसोजा एर्मल, विवेक पिंटो चर्च भिवडो. आयच्या देवस्तुतेचे सगळे मिसाचे पिर्जेन जावन आसात. क्लिफर्ड कास्तेलिनो कांजार हांचे पासून माग्यां. आयच्या कार्यक्रमाचे प्रायोजक जावन आसात जॉन अनिता रॉड्रिगस कुटाम बँगलोर, सेलिन डिक्रूज बेळमन, विवियन सिक्वेरा देरेगुड्डे हांच्या सर्व तेसांवां पासून इराद्यां पासून उपकार केल्ल्या पासून भगवंत लॉरेसाची मजत घेवन आमी माग्यां आनी आमा सोमेसाच्या तेसांवां पासून ती इराद्या पासून माग्यां. Olham betom somnya nebelita Pandang bonacha swadike kota Somnya bersong duka king berada Jisu tu jewa Segi jepo witra Dari तुझे पोषण तगस करता जीवन जिसु तुझे मरण चिंता अमर पुनर्जन्म दुर्घोषाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आमची साबार तेसावां काळजाचे अत्रेक घेवन सकाळी 9 वरांतून आमी आराधन देवाचें उतर आमी आयकलें, स्तुती आमी केली. आमकां देवान केल्ल्या सर्व बरेपणाक आमी ताका अर्गां दिलें. संपावदून सांगिल्लीं उतरां आमी आयकलीं. फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत संतोष पावा, हर एक दीस म्हणल्यार बरी संतोष पावा. आमी साबार पोटी संतोष पावोवंक आमकां थोडें उणेंपण आसा. तें कितें गे म्हणून आयच्या देवस्तुतीन आमकां सांगता. ताजे कोण शर्मा वेळार आमी आयकता कितें आमकां तें उणेंपण. साबार तिचें उणेंपण आमकां स्मायल दी जें मनशें बगता, मुखामळार परजळ आसा जें मनशें बगता, जाल्यार आमकां स्मायल कितल्या कश्टांनी दिवंक प्रयत्न केल्यार स्मायल दिवंक जायना. ते कितें अडखळ गे म्हण सांगून आज आमी नियाळ करूंक वेता आसतना मुखाचें न्हू साबार पटी आमीच केल्ले थोडे अडखळे आसात. आमचे चुकी बरोबर जाल्ले अडखळे आसात. हेरांक आमी दुखेलें जावंक पुरो, हेरांक आमी बेजाराय केली जावंक पुरो, कोणेंय कितें सांगलें म्हण आमी बेजार केलें जावंक पुरो. ती व्हडली विशय न्हय जाल्यार आमी बेजाराय बगुल्लें जावंक पुरो. हर एक आमी समर्पण दिवया. आमच्या बाबाक आमी कितें तरी केलां म्हळ्यार तें म्हाकाय बेजार भोगता. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकले सेंसो उंडो एकच, एका उंड्याचे सांदे आमी हर एकले जावन आसा. एक उंडो आमी वांटून घेवचे भाऊ भयणी आमी जावन आसा. तर आमी आज आमची मागणी तेसावां समर्पण दिवन मागणी करूंक आयिल्ल्या वेळार मगाच्या भावांनी भयणीनो आमकांच आमी समर्पण दिवया. उणेपणाचें जिवीत आमी जेजूक समर्पण दिवया. बेसावांचें आशिर्वाद जिवीत आपणाया.
थोडासा वेळ आमच्या दोळे आमी दाखया आमची पातकी जिणी जेजो मुखार आमी वळखून घेवया. सांगात आमी मागया हांव पातकी पातकी सर तुबेदार देवा आणि आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच हांवकार मरये सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्तो काकूळट क्रिस्तो काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट महिमा देवा ओ सगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सगीच्या राया सर्वदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शीर तू संसाराची आपल्याकार आमची काकूळट तू बापाच्या उच्चात पोचलाय आमची मागणी मानून घे. इतक्या पवित्रत्या सामर्थी देवा बाबाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भगवंत लॉरेन्स दुर्बळाचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांच्या कश्टा मरणां सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताज्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवें पवित्रत्वेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. सां पावलून कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवाळायेचे दयाळायेचे
धीनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बक्षाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षाण्या बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुणा प्रास चड तुमचे तें आसूंक जाय मोग. मोग हे सेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मोनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी भूतबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर. तुमच्या काळजांतां देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करणेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कळ सोम्या जेजूचे नांवें करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें देवाची ओडूक कर. सोमिया सर्वेच पोराक नावाडा ताच्या मंदिरात. नावाडा ताका बोवुंसल्या निवासात. नावाडा
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सावे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणलो, म्हाका कान दिताल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा, तुमकां द्वेशतल्यांक बरें करा, तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासत मागा, तुका एक पोलयाक मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय, तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दगलोय व्हरूंक आडय नाका, तुजें लक्षें विचारतल्या हर एकल्यांक दी, आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणी काण वरी जाल्यार ताचें लक्षें फाटीं विचारिनाका. हेरांनी तुमचे थंय अशें चल जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात, तर तुमी ताचे थंय चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. पातकी तशें करतात न्हय. सांचे कडचें फाटीं मेळटलें म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्णें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक फाटीं मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा, फाटीं घेवची आशा नासतना उणें उश्णें दिया. थवळ उदंड जावन पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं मोहनात देवाचे, कित्याक तो अनुपकार्यांक आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी जाया दयाळ. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांक अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेरी अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. भरत्या मापान दांबोवन हालोवन आनी बरोवन वमताचें मेजून तुमी लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दिया त्याच मापान, ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटीं मेजून दितले. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आमी दिल्ल्या मापान आमकां देव दितालो. कालच्या दिसा वा 2 दिसा पयलें हांव शिवमोगा DSCचो यूथ डायरेक्टर जाल्ले ना, कित्याक तरणाटे फोन करना आपणा जिणेन कितें बरा घडटा थोडे परा सांगतात. एक दीस एकलें तरणाटे फोन कर अशें म्हणलें, फादर ह्या दिसांनी वर्क फ्रॉम होम घरांतून आमी काम करचें. वर्क फ्रॉम होम म्हळ्यार घरांतून काम करचें इतलें मात्र न्ही, स्ट्रेसी चडटा आमकां, टेन्शनी चडटा. अशें आसतना सोनवार आनी आयतार केदाळ येता घेवन राखून आसता. कित्याक म्हणटा दीस विकेंड हॉलिडे. त्या देखून ह्या सगळ्या हप्त्यांत दीस रात म्हणले बरी वावर करूंक आसा. सकाळीं 11 वरां सुरू जाल्लें म्हजें काम रातीच्या वा सकाळींच्या 3 वरां म्हणसर, थोडे पडी 2 वरां म्हणसरी 3 वरां म्हणसरी काम केल्लें आसा हांवें. न्हिदूंक मेळचो वेळ भोव उणें. आनी फादर म्हाका सांबाळ बरो मेळटा. वर्साक एक पाटी हॉलिडेसी म्हाका पिकनिकाक वचूंक मेळटा म्हजे फ्रेंड्स सांगता. आनी एक घडीत हांव सांगूंक आशेता म्हणाले आनी एक घडीत सांगूंक आराम केलें. ह्या दिसांनी कोरोना आयिल्ल्या वेळार सट्टा आमी घरांत आसले हांव. आनी मार्गादेगेन पेंटे गेल्ल्या वेळार मार्गादेगेन एक ल्हानसो भुरगो बलून विकतालो भुरगो म्हजे लागीं येवन म्हणलो, बाये एक बलून म्हणी काणगे केवल 10 रुपये मात्र. आनी ते भुरगे आनी तरणाटे म्हणले, म्हाका बलून नाका, कित्याक म्हळ्यार म्हजी बलूनान केल्ची प्राय गेला, आतां काम करचें मात्र प्राय म्हजी, आतां बलूनान खेळूंक जायना पुता, नाका म्हाका म्हणली. ना बाये 10 रुपये मात्र काणगे म्हणली.
आनी त्या भुरग्याच्या मुखा मळार आसतलें तें दूख बेजार ताणें पळयली आनी ताणें कितें केलें, म्हाका बलून नाका, हांव तुका पयशे दितां, 50 रुपया दितां, पयशे दितां, म्हाका बलून नाका. त्या चर्केन सांगिल्लीं उतरां अशें आसलीं, तुका बलून तुवें खाण गेल्यार मात्र म्हाका पयशे दी, नाजाल्यार म्हाका पयशे नाकात. म्हज्या वावराचें फळ मात्र म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण त्या ल्हानशा भुरग्यान सांगिल्लीं उतरां. त्या तरणाटे तें एक बदलावण हाडूंक शकलें आनी ते 50 रुपया दिले आनी म्हाका 5 बलून दी म्हूण सांगून 5 बलून काण गेले. आनी 5 बलून हातान धरन त्या तरणाट्यान वा त्या चलयान सांगिल्लीं उतरां अशीं आसलीं, तूं म्हजो भाव आसतले बरी, तूं मस्त ल्हान, तुका कोणी भाव भयणी आसात गे म्हाका कळीत ना, तुजे भयणीन एक गिफ्ट दिवचें म्हूण सांगून 5 बलून हांव तुका पाटीन दितां, हे बलून म्हज्या उडासाक दवर म्हूण तितलीं उतरां सांगिल्लीं. आनी थंयसर तें तरणाटें म्हाका फोन करता आसतना म्हणटा, आय कूड नॉट कंट्रोल माय इमोशन्स. कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हयन्याक 50,000 लागीं सांबाळ मेळटा, पर्स म्हाका बोनस मेळ्ळें आनी म्हाका प्रमोशनूय मेळ्ळें. आतां म्हजी सॅलरी 60,000 जाला फादर, 60,000 जाल्यार एक दिसी हांवें ह्या भुरग्या बरी मुखा म्हणल्यार पर्स जड हांवें पळोवंक ना. केदाळे टेन्शन न्हू, कोणी आयल्यार टेन्शन येता, जेवताना टेन्शन, उठताना टेन्शन, हर एक पडी टेन्शन म्हाका मतींत. म्हज्या मुखा म्हणल्यार पर्स जड नासलें. हांवें दिल्लें ताका केवल 50 रुपया मात्र, फ्री दिवना ताका हांवें. 5 बलून हांवें काण घेवन भयणीन भावाक बलून गिफ्ट दिवचें म्हणून फाटीं हांवें दिल्ले. जाल्यार त्या व्यक्तीच्या मुखा म्हणल्यार 50 रुपया घेता आसतना आसले संतोश 60,000 सॅलरी ड्रॉ करतना म्हज्या मुखा म्हणल्यार ना फादर म्हणाली. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, नीज संतोष खंय आसा, आमी दिल्ल्या वेळार आसा. आमी खाण गेल्ल्या वेळार ना, दिल्ल्या वेळार आसा. तुमी कितलें दितात तितल्या मापांनी देव आमकां दिता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लीं उतरां, बोवाप्रभूची उतरां आमी आयकलीं. सांत पावलोन आमकां हर एकलें की वैयक्तीक रितीन सांगचीं उतरां ती जावन आसात. भावा भयणीनो, देवान विंसून काडलेले तुमी, आमी हर एकलीं मोगाच्या न्हू, देवान विंसून काडलीं, मनशांनी विंसून काडलीं न्ही, देवान विंसून काडलीं. देवाचें चिंताप आमी हर एकलीं जावन आसा, देवाचें चिंताप आमी हर एकलीं जावन आसा. आमी ह्या कुटुंबांतच जियेजे, अशेंत आसा जे म्हणल्यार देवाचें येवजन जावन आसा. जेन्ना आमी वाचलें जेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 20 आनी 9 अध्यायांत 11वी ओळ, देवाचें येवजन मोगाचें न्हू, हेच कुटुंबांत तुवें जियेजे, हेच तुका आवय बापाय मेळाजे, आनी होस्सू आनी हेंच तुका पती पतीन जावन मेळाजे, आनी हिंच भुरगीं तुका मेळाजे म्हणलें देवाचें चिंतप. तातूंत आमी हर एकलें मोगाचें न्हू, निरास भोगचे व्यक्ती न्ही. म्हाका कित्याक कशें, तांकां आसलें म्हाका कित्याक मेळूना, म्हज्या जिवितांत कित्याक मात्र उणें पडूं म्हूण चिंतात गे मोगाच्या भावांनी भयणी. तुमी देवाचें येवजन आनी देवाचें चिंतप. तातूंत सांत पावल आमकां सांगता, देवान विंसून काडलेले तुमी पवित्र आनी मोगाची, देखून खणवळायेची, दयाळायेची, दिनपणाची, माया मोगाची, सोंसणिकायेचें काळीज आमकां हर एकलें की आसूंक जाय. तर क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? कोण बोगसाण दिता, कोण मोग करता, तो वा ती क्रिस्तांवांची. क्रिस्तांवांचें नांव सरनेम आसली मात्र क्रिस्तांव न्ही मोगाचें न्हू. कोण जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार करता म्हणलें विचारले वेळार, सवाल विचारले वेळार, कोण इगर्जेक येता, आराधनाक येता, नोवेनाक येता, मिसाच्या बलिदानान भाग घेता, तो मात्र क्रिस्तांव न्ही मोगाचें न्हू. कोण ती आयकल्लीं उतरां जिणेन तो पाळोवंक प्रयत्न करता, तो आनी ती जावन आसा नीज क्रिस्तांव. हांव हांगासर शर्मावन दिवन शिवमोगा गेल्यार कांयच बदलावण जायना. आयकल्लीं तुमी विसरतात, हांवूय विसरतां. थोडे दीस डिवायन वर्ड चॅनलान आमी पळय सोडल्यार दुसरें कांयच करूंक जायना मोगाचें न्हू. हांवें तुवें कितें करीचें म्हळ्यार आयकल्लीं उतरां म्हज्या जिवितांत पयलें, मागीर तुमी तुमच्या जिवितांत पाळल्यार मात्र आमी देवाचीं भुरगीं जाता, नाजाल्यार आमी कितें जाता, आयकुनचीं मात्र भुरगीं जाता. देखून आमी आयकुनचे क्रिस्तांव जायनाजो. आमी आयकल्लीं उतरां हर एका दिसा मिसाच्या बलिदाना वेळार, रितीरे गेल्ल्या वेळार, आराधना वेळार, नोवेना गेल्ल्या वेळार आयकुनची ती हर एक उतरां पाळची क्रिस्तांव
बाबा आमी हर एकले जायचे देवाचे उतार पाळचे म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू जेजू जें कितें आमकां शिकयता तें आमी हर एकल्यांनी पाळोवंक आसा आमी कितें करीचे म्हज्या भावाक भयणीक हांवें कितें म्हण अन्याय केला म्हळ्यार जेजू म्हणटा तुवें तांकां करना जाल्यार म्हणा ताणें तुका केला म्हळ्यार तुज्या मोतींत आणकी बेजाराय दूख आसा म्हळ्यार तुजी खाणीक मीस भेटयत आसतना तुवें समर्पण दिता आसतना हर एकी तुवें मागणें करता आसतना देव कित्याक आमचें मागणें आयकना म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार साबार ब्लॉक्स आमकां आसात साबार ब्लॉक्स आमी इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता पाताक एक आमकां ब्लॉक आनी एक ब्लॉक जावन आसा मोगाचें न्हू आमचें मागणें देव आयकना म्हळ्यार आमी बोगसाणें दिनासतना जियोचें एकामेकाक आमी बोगसाणें दिनासतना जियोचें आमी कितले हात पांय वयर कर मागणें केल्यार म्हज्या भावाक भयणीक हांव बोगसाणें दिना जाल्यार आमी आमच्या कुटुंबांत समाधानान जियेना म्हळ्यार स्वस्निकायेन जियेना म्हळ्यार मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमचें मागणें लीक जाल्लें बरी थोडे फावटी आमच्या स्त्री संघटनान जावंक पुरो ICYM YCS सांदेनी जावंक पुरो थोडे गेम कंडक्ट केले तुमी पळयलात उदक पिवचें गेम वा ज्यूस पिवचें गेम तें कशें गेम म्हळ्यार एक स्ट्रॉ तुमकां दितात दिल्ल्या वेळार थंयसर ज्यूस आसता कप्पांत ज्यूस स्ट्रॉंत ओडल्लेंत ज्यूस आमच्या तोंडाक येजे जाल्यार तातूंत कितें जावन आसता मदें मदें स्ट्रॉक होल कर नासता कितलें ओडल्यार ज्यूस वयर येता गी येना वाऱ्या पुरा भायर येता त्या देखून मोगाचें न्हू आमी मागणें केल्लें देव साबार पाटी आयकना कित्याक म्हळ्यार देव म्हळ्यार व्हडलें ज्यूस आसलें बरी सोबीत आयदनां आसलें ज्यूस आसलें बरी तें आमी बरें करून पियेलां ताजें रूच आमकां कळटा जाल्यार पियेत आसतना मोगाचें न्हू स्ट्रॉक होल जाला कितलें ओडल्यार खंय तो येता मोगाचें न्हू येना त्या देखून आमी कितें करीचें पयलीं तें स्ट्रॉ चेंज करीचें ताका पॅच घाल्यार जायना नवें स्ट्रॉ आमी काणगेचें पडटा नवें स्ट्रॉ म्हळ्यार नवें जिवीत आज मोगाचें न्हू 9 वरां तो न्हू आतां 11:30 जावन आयलीं इतलो वेळ हांव आनी तुमी बसून देवाचें उतर आयकल्ल्या वेळार नियाळ्ळ्या वेळार आतां आमी घरा वता आसतना आमी सेम मनीस जावन गेल्यार कांयच बदलावण जायना मोगाचें न्हू कांयच बदलावण जायना आमी कितें जायचें आमी बगसूची माया मोगाची व्यक्ती जायची आनी एकलो सुखीदार म्हूण सांगू म्हजे कडेन साक्षी आसल्यारी कारण आसल्यारी म्हजे कडेन दाखलो आसल्यारी रेड हँडान ताका आमी धरल्यारी मोगाच्या भावांनी भयणी तुवें बक्षिलें म्हळ्यार तुकाय समाधानाची न्हीद पडटा तो मनीस ही समाधानान जियेता देखून कन्नडान सांगतात गंड हेंडिर जಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ जाल्यार आतांचें झगडें खंय म्हूण सरगी म्हळ्यार कोर्टांत वचून डिवोर्स घेता म्हूण सरी कंटिन्यू जाता ती क्रिस्तांव कुटुंब न्हय मोगाचें न्हू आमी कितें आसल्यार सोंसणीकायेन एकामेका बक्षिल्यार मात्र समाधानान आमी न्हीद दियत न्हिदच्या पयलें कोणाक पुरा दुख येयला तांकां पुरा एक फोन कर सॉरी नाजाल्यार मेसेज घाल न्हिदा तुमकां बरी न्हीद पडटा ती तुमकां बोगसाण दितात की ना कळीत ना तुमकां बरी न्हीद पडटा तुमच्या मुखां म्हळ्यार तें आसलें प्लास्टीक स्मायल आसा पळया फोटो काडटना मात्र येवचें तें स्मायल वचून नीज स्मायल येजे जाल्यार हांवें तुवें एकामेकाक बक्षिचें आमचे दोळे आमी दाखया कितले गे फावटी म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी आमी एकामेका बोगसूंक आमी कश्ट जाता आनी एकल्यांक दूख येतना आमकां कश्ट बगना बोगसाण दितना आमकां दूख भोगता आमकां मस्त कश्ट जाता सॉरी म्हूण सांगू मस्त कश्ट जाता आज जेजू कडेन सांग जेजू काळज जातो हांवें कोणाक पुरा दूख येयला कोणें पुरा म्हजें मन दुखयलां हर एकल्यांक हांव बक्षितां काळज जाता हांव बक्षितां आमेन स्वीकार बापा जीवन है पावन दयाळ मोकाळ बापा स्वीकार कर पाणी मोगाची शिव दैविक सगळीची स्वीकार कर काणी मोगाची ओदाचे कृपे शिव दैविक सगळीची
जमोगाच्या भावांनी बेडीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नख्या पवित्र सवेच्या देवा सर्वस्पत म्हणून घेव. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लॉरेन्स जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कणशा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेंच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. हेच मनान आमी संवसाराच्या सर्वणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशी आमी करू सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षेच्या जेजूच्या पावलांनी सोलोवंक आनी आपलें रगत व्हरूंक तुज्या विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करतय आनी अशें आमची अस्खत गायन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन पजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रथमे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस पोतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओन सगळी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नवी येता ताकाचे. ओन सगळी तुका जय जय. बापा, करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या गोडसा आनी पुनर्जीवन बोणा पोरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमच्या
आमची चळवळ कर जय क्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वुडो आनी सरवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पोवी सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप जेराल्ड आयझाक आमचो गवळी बाप आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर ह्या पोवी सभेक तूं प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत लॉरेस आमचो शारोती आनी सर दंदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो मेळाशें कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सर्गींचो बाप दयाळ आमी बक्षिल्ले बरी देव आमकां बोगसाण दिता तर मोगाच्या बाबांनी बेणी हर एकलेंकी बोगसूंक हर एकलें तें मोगान जियोंक कृपा मेळून दी म्हूण सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवेस जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास संखंदी आनी आमची सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां मोगूस आनी आमकां ताळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निभ सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदारतो कुर्तीन सर पदकांतली सुटाई आनी सर्व आकांतांतली वाटाई कित्याक क्रिस्तूची पदवी आनी महिमा तुजी ससाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेतय आनी रजवडस लयताय ससनाच्या ससनांक आमेन सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सभे आसूं माया मोगोचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी तुमच्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बोड्या काळजांत रावतलो मोज्या परप्रकाशांत ते सर्गेच्या राव मोजे सांगात
स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत रावतो मोच्या परप्रकाशांत ते सर्गेच्या राव मोचे सांगता स्वीकार करूं या काळजांत मोच्या अत्रेकांत रगतांत सोम्या तुका काळजांत तूं ये म्हूण मागता सोम्या देण्यानी परतन्या स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत रावतो मोच्या परप्रकाशांत ते सर्गेच्या राव मोचे सांगता तुझ्या पवित्र उडान तुझ्या मासारता पोसता आमकां सोमिया तुझ्या दैवीक उतरां तुझ्या सुसंदेशा उसवार फाकयता धनिया वर्गा सवर्गा सोमिया उपकारार्थ धनिया तुझ्या येण्या कृपे धेल्या हरगा हरगा ससा ससा तुझ्या येण्या तुझ्या येण्या हरगा हरगा ससा ससा प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्राक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भोगतल्यांक हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कश्टां मरण लेखूंक सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे दयेकन बसा मोगाच्या भाव भयणीनो आज पयले फावटी आमी 9 वरार सुरवात केल्लें आराधन मिसाचें बलिदान आनी उपरांत जावचें नोवेन व्हडा संख्यान तुमी 9 वरार हजर जावन हे मागणें आराधन देवाक पावचे बरी तुमच्या आत्रेक आशा काळजा मनाचे भक्त घेवन तुमी आयल्यात खंडीत जावन देवाक खुशी जातली सान लोरेस प्रसन्न जातलो सर्गींतावन कृपा मेळटली बेसामाची कृपा आमकां लाभतली आमची आशा फळादेक जातली आनी देव खंडीत जावन आमकां आशिर्वाद दितलो आनी मुखार हर एका ब्रेस्टरा हांगासर 9 वरांचेर हें भक्ती कार्य आराम जातलें 12 वरां पर्यंत या सोडूणे 12 जावन 10 मिनटां पर्यंत आसतलें दयेकन सुदर्शूंक हांव विनंती करतां खंडीत जावन हे मागण्याचें केंद्र मागण्याचें घर हांगातान वाळची ती दैवी कृपा हर एकल्यांक लाभतली कित्याक
देवान विचून काडिल्लो हो जागो फाटल्या वर्सां जावन शतमानां जावन अजापां जाल्यांत बरेंपण जालां, बरेंपण घडलां, खंडीत जावन आमची नवीकरण एक मागण्याचें नवीकरण जावच्या मारिफात भक्तीचें केंद्र पावर हावस मागण्याचें केंद्र जावन बदलतलें आनी वर्त्या तरान देवाची कृपा मेळटलो म्हणलो बरवसो विश्वास बावडत आमकां आसा सान लोरेस आमचे खातीर मागता. आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अपूर्बायेचें आराधन चलोवन व्हरून बरी देवाची उतराची शिकवण दिल्या आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या मानदीक बाब पियूस डिसोजा गांवांत उद्यावार बारकूरचे ते प्रस्तुत शिवमोग्गा दिएससी खातीर YCS ICYM तशेंच विविध कमिशनाचे हुद्दे घेवन कॅरिझमॅटीक संचालनाचे हुद्दे घेवन आमच्या आनी तशेंच कारवार मंगळूर उडपी दिएससींत मुंबय सयत देश विदेशांत नांवार्दीक प्रसंगदार जावन आतां आपलें काम मिसांव करता आसात. तांचो आमी उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा. आज पयले फावटी तांणी सुरवात केल्या, खंडीत जावन तांणी केल्ली ती सुरवात मुखल्या दिसांनी आमकां वर्त्या रितीन आराम जाल्लें तें काम देवाच्या नांवान पोंता पावतलें म्हणलो बरवसो पातयेनी आमकां आसा. तांचो आमी उपकार बावडटा, देव बरें करूं म्हणटा, तांच्या मिसावान बरें मागता. सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा ह्या मुर्तोम आनी उंड्याक पोशाक रावन दिल्ल्या वातीचेर तुजें आशिर्वाद घाल, ह्या उंड्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल, ह्या पवित्र तळार थावन दिवचे ते वाती तांच्या कुटुंबांत पेटयिल्ल्या मरिफात उजवाड फांको दी. ह्या पवित्र तळार थावन घेवचे ताणें उंडे तांच्या कुडी आत्म्याची त्राण आनी भलायकी मेळोवंक जायत्या अजापां ह्या उंड्या मरिफात जाल्यांत आसता तांच्या कुडीक त्राण आत्म्या गठाय कुडीक त्राण भलायकी मेळोवं दी म्हणून आमी मागता. ह्या उंड्याचेर आनी ह्या वाचीचेर तुजो आशिर्वाद घाल क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Patron Santa Loresa, बरवशा तू आमच्या, तुझेशी दावणीता भक्तीन वंदिता, घसा दादार तुझो विमण परता, क्रिस्ताचे सुख साक्षी जालोय, दुबळ्यांचो मोग करून जीवर पिलोय, रक्ता साक्षपुरू सोडूंक पावलोय, भविष्य बेता समज जालोय. सान लोरेसाक नोवेनाचें मागणें. ये जैतेवन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरीस बावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणें. वर्त्या पातयेन आमी तुजे ससी आयल्या जीव बावर्त तीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय बरजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडें आनी कश्टां अनवरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबावर्त्यांक आनी बावर्त्यांक शेडिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन सबार जाणां मेळिल्ल्या विविध उपकारां खातीर सान लोरेसाक अर्गां दितात. सान लोरेसाच्या मजतीन 8 जाणांची स्कीन एलर्जी गूण जावच्या खातीर मागतात. 50 जाणांक बरें काम मेळच्या पासत मागतात. 35 जाणांचे कोलेस्ट्रॉल BP शुगर उणें जावं. 13 जाणांचे हार्मोन पिडा गूण जावं. 5 जाणांच्या केजीन जैत मेळोवंक मागतात. एकल्यान अपील केल्ली वाटे खातीर ते समस्या पर्याय जावंक नीत मेळोवंक मागतात. 6 जाणांनी सिगरेट सोडूंक
21 जाणांक कुटुंबान समाधान मेळोवंक 2 जाणांच्या पांयांचे किळे नपयस जावंक मागतात सा लोरेसाच्या विशेष ससायेन 3 जाणांचो जागो तांच्या नांवार जावं 6 जाणांची दोळ्यांची बरी दिश्ट लाबोंक 3 जाणांचे थायरॉयड पिडा गूण जावं 8 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावं 15 जाणांची गांठीची दूख गूण जावं 26 जाणांक भुरग्यांचे अंग देणे लाबोंक 5 जाणांक डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावं मागतात सा लोरेसाच्या मजतीन 18 जाणांक विजा मेळोवंक 14 जाणांचे हार्टाचे प्रॉब्लेम समजावंक 11 जाणांचे मानसीक पिडा गूण जावंक 5 जाणांक फायनान्शियल समस्ये गूण समजावंक 20 आनी 6 जाणां भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक मागतात 40 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक 4 जाणां बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक एकल्याचे किडनीचो रिपोर्ट नॉर्मल मेळोवंक 15 जाणांचे बिझनेस बरें जावंक एकल्याची गोमटीची दूख गूण जावंक मागतात 5 जाणांचे माथ्याचे केस जडचे पासत मागतात जडचे रावोवचे पासत मागतात मागीर आमचे पासत ह्या पवित्र थळार जावच्या सर कार्यक्रमा पासत आमच्या सर योजना पासत ह्या योजनाक आडखळी आडचे सर्व संगतीतावन व्यक्तीतावन सुटका मेळोवंक ताणें परिवर्तन जावंक तांची नसती चिंता पयस करन ह्या थळार तांणी पातयणी दवरूंक तांकां सपोर्ट करच्या व्यक्तीतावन सुटका मेळोवंक आमी मागया भाग्यवंत लोरेसाची मजत मागून येवच्या हर एका भक्तिकांक बरेंपण जावं हें वर्त्य मागण्याचें केंद्र जावं देवाची कृपा भाग्यवंत लोरेसाच्या मागण्यान वाळोवंक आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसो मिया आयकमचें प्रार्थन येसो मिया शेकीम बावरते प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जिवन बागी मरण मरून सरकार तुजे सांगता सजनाक देवा गोडसूचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमची मागणी देवा समोर दवरया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं Amso disperto graça samtandi ani amche suklala mushita tashanjid batkam bugus anam kan tanin podinaka waidanam kan yugo गियात माई आमची पात्रोन तिची साजत मागोन नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुश्ची जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मोक्षाच्या घडीं आमी मागलो उपकार आमकां मेळोंक नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुश्ची जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मोक्षाच्या घडीं सर्व विशेष ते सवां पासत नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुश्ची जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मोक्षाच्या घडीं सर आमच्या दानी पासत पोशकां पासत हितचिंतकां पासत सेवा दितेल्यां पासत हर एकल्या पासत महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन भाग्यवंत लोरेस मार्चिरा आमा पासत विनाती कर Zaczyna basami pousącigati प्रार्थुया ये सर पदवेदारा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हूण लालयून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचलो सर्ग आनी संवसार सोम्या दयन आयक मोचे मागणे आनी तेचे भोव तेजे सृश्टी स्वामी तुमचे सवे आसो तुमचे सर पदवेदारा ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत ह्या आमच्या पिडेस्त कुडींत वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पातका शिक्षा जावन रेवलेल्या सर बांदपसंतले सोडय मोतीची कुडीची सर दुखतांचे तावन पयस कर तुज्या आगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक आमकां
तुझ्या भक्तां लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बजलिकांत तुझ्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती सोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंत जावची येवचे तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर बे. आमेन. सर आमच्या पिढे खातीर मागया भाग्यवंत लोरेस आम्हा सोमेस्तांची पिडा गुण करूंक पवित्र आत्म्याची गितां गावच्या मरिफात हे पवित्र उदक आमचेर शिंपटतना सोडवणेची कृपा आमकां लाभों दी. सोडवण आमकां लाभों दी. पिडा शिडा गुण जावं दी. कुरपेची जर वाडोवन दी म्हणून आमी मागया. ಪಾವನಾತ್ಮ ರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಹಿಸುವ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನತೆ. ಪಾವನನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ. ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमकां संरक्षण दिव. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट करूं. तुमकां फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. सर पदवेदार देवाचो बाप आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां काल देवून येव. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुका. Paulo
आशीर्वाद देव बगे बगे वचचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.